नमस्कार सगळ्यांक आयच्या ह्या वेबिनार कार्यावळींत जे वांटेकार जाल्यात त्या सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार आणि येवकार. इट्स रियली अ ब्युटिफूल वंडरफूल फिलिंग टू बी विथ यू टू शेअर माय एक्सपिरियन्सीस. जे अनुभव म्हणटा पळय हो शब्द सुद्धा उच्चार आमी इतलो जोर दिलो कारण जो स्वताचो अनुभव आसता अनुभव तो वेगळो कळ्ळें न्ही. आणि बुकीश नॉलेज पळय आसता ती वेगळी. हांव हांगा तुमकां कसलेच तरेचे इंटलॅक्च्युअल जार्गो म्हणजे जसो घोसाळ्याचो काथो पळय आसता तो सांगून आनी वाद हाडपाचो कसलोच यत्न करचो ना. म्हजो जो अनुभव आसा तो तुमचे मुखार हांव मांडटां. फॉर ओवर द डिकेड्स आय वूड से खूब आनंदान आणि विथ पॅशन आय वूड से नॉट फॅशन. फॅशन इज डिफरंट विथ पॅशन. भितरल्यान जेन्ना मनशाक आनंद मेळटा तेन्ना ती खरेंच तो मनीस एन्जॉय करता. पयले सुवातेर कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ आणि आमचे जॉयंट सेक्रेटरी आणि ट्रान्सलेटर स्नेहा सबनीस हांचे विनंती वयल्यान खूब तेंपाचे विनंती वयल्यान आयज हें घडून आयलां वेबिनार अणकाराचेर. तांचो आग्रो आनी तांणी दिल्लें कितें म्हणटा तें ऑल द टायम वॉर्मथ ती म्हाका विचारता सदांच कितें डिफिकल्टी आसल्यार आनी हांव सदां मदत करतां कारण तें काम आमचें मदत करपाचें. सो म्हज्या वांगडा हांगा आसा म्हजो लागींचो जिव भावाचो इश्ट सुभाष जाण जो म्हाका टॅक्निकल लेवलाचेर हांगा मदत करता हांगा आसा म्हजे कडेन. आनी हांव आतां म्हज्या लेक्चराक सुरवात करतां. थोडे वेळ हांव इंट्रोडक्शन हांगा ऑन स्क्रीन उलयतां and then I'll switch over to the various segments, PPT, PowerPoint presentation. तेन्ना म्हजो तुमकां आवाज भारदस्त आवाज पुरो जातलो. ओके. सो द फर्स्ट थिंग तुमकां सांगपाचें म्हणजे अणकार हे दोन तरेचे आसता प्रायमॅरिली. ते म्हणजे पयली गजाल म्हणजे अणकार हो माहितीचो अणकार. माहिती म्हणजे माहिती आय मीन कळ्ळें न्ही तंत्रीक पळय आसा ती माहिती वेरियस टायप्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल विज्ञान आसा कायदो आसा जावं बातम्यो आसा हें जर टॅक्निकल लेवल लागता तशें. आनी दुसरें आसा तें साहित्यीक अनुवाद. साहित्याचे कथा कविता नाटक हे अनुवाद हो एक जालो भाग. देन अगेन देर आर टू टायप्स ऑफ आय मीन हें कितें म्हणटा तें आतां सांगलें अनुवाद एक माहितीचो आनी टॅक्नॉलॉजी. दुसरो आसा तो कोंकणींतल्यान हेर भाशांनी आनी हेर भाशांतल्यान कोंकणींत. आतां हातूंत कठीण खंयचो कोणीय सांगतलो. कोंकणींतल्यान हेर भाशेंत करप हें कठीण म्हणून पयली गजाल. कारण तुका त्या भाशेची म्हणजे हो सोर्स भाशा जाली. दॅट लँग्वेज इज टार्गेट लँग्वेज मोख भाशा स्रोत भाशा. तुजे कडेन जर हिंदीन करतलो आनी इंग्लिशीन करतलो आनी ताजेर जर प्रभुत्व ना जाल्यार मागीर तो अणसूं येता कळ्ळें न्ही. एक जालें. तांतल्या तातूंत एक वेळ माहितीचो अणकार सोंपो पूण साहित्याचो अणकार करप म्हणजे सोंसपाचो न्ही. यू हॅव टू बी अ रायटर एंड सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स एंड डायमेन्शन्स ऑफ फॅकल्टीज यू मस्ट हॅव कळ्ळें न्ही. कारण ते मागीर सांगता हांव तुमकां फुडें कारण हे दोन तरेचे अणकार जाले. आतां दोन हांव तुमकां देखी दिता सुंदर तुमकां आवडटल्यो अणकाराच्यो. वॉट डू वी डू अणकार म्हणजे एका भाशेंतल्यान दुसऱ्या भाशेंत आमी जोडटात एक पूल. पूल किंवा साखळो म्हणा सिंपल कोंकणीन. आनी हो पूल आसता संस्कृताय जोडपाचो. इट इज अ लिटरेचर कविता नाटक संस्कृताय जोडटा आमी हेवटेनची तेवटेन. आनी दुसरी गजाल आसता ती आतां तुमकां सांगता पळय ताची आतां सादी गजाल उदाहरण दिता तें आमकां हाजें पुलाचें जालें. एका बाटलेंतलो चेर चेर म्हणजे सेंट परफ्यूम दुसऱ्या बाटलेन जर आमी रकयतले असो करून जाल्यार कितें जातलें सगळो चेर वतलो रिते बाटलेन. थोडे थेंबे भायर गळटले गळपाकूच जाय केदोय व्हडलो ट्रेन तातूंत आसूं. थोडे थेंबे ट्रिकल जावन भायर वतले आनी थोडे वास वतलो भायर सबलायम जावन. म्हणटा 100% ते थेंबे हो चेर आहा तो त्या चेर बाटलेंत येवचो ना. सो वी हॅव टू एक्सेप्ट दीस रियलिटी. वी हॅव टू एक्सेप्ट दीस फॅक्ट की बाबा 100% अनुवाद शक्य ना. खास करून साहित्याचो. बाकीचो म्हणटा तूं बरो आसा दुसरो हांवें सांगलो तो माहितीचो कळ्ळें न्ही. सेकेंड दुसरी एक दिता सुंदर अणकार म्हणजे कितें समजा कोंकणींतल्यान बरोवन कोण बंगाली व्हरता ट्रान्सलेट करता कळ्ळें न्ही. तर त्या हातूंतल्यान तो जेन्ना व्हरता तेन्ना ताका समजा कोंकणीत ताका धरून चल अणकाराक ताका पाखोळ्यो आसा ताका 4 पाखोळ्यो आसा. थंय ताका आमी 4 पाखोळ्यो थंय 4 पाखोळ्यो दाखोवच्यो पडटल्यो म्हणजे पॅराग्राफ वॉट एवर इट इज सिक्वेन्शियल. त्याच प्रमाणे तर हांगा जर ताका निळे आनी खंयचे कलर्स जर आसा ते कलर थंय दाखोवचे पडटले बंगालीन.
जॉमेट्री ताका म्हणनाका तुमी, सिमॅट्री ताका तुमली सगळी सगळें 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 तुवें केलें, सगळें करून एक म्हत्वाचें कितें, रंग वेले सगळें वेले, पोलन ग्रेन सगळें दाखयलें, हें खूब म्हत्वाचें. तुमकां कळना, तुमी सगळे हुशार. तातूंत जर सोल जो आसा, आत्मो, कळ्ळें न्ही, तो जर हें जर जालो भितरलो, तर येना, कळ्ळें न्ही. सोल आत्मो, तातूंत जर भाव म्हणटा आमी ताका, फील ओरिजिनल जो आसा, जो मेसेज जो आसा, जो अंडरकरंट आसा, तो जर गेलो ना जाल्यार कांयच फायदो ना, अणकार फसलो. सो दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, एस्पेशली इन द ट्रान्सलेशन ऑफ लिटरेचर, कळ्ळें न्ही. सो ही खूब खूब म्हत्वाच्यो गजाली. आतां हांव ल्हव ल्हव तुमकां एक प्रेजेंटेशन दिता. हांव स्क्रिनाचेर आसतना, पूण हांव तुमकां मांडटा आतां, एक एक बरें करून लक्ष दिवन आयकयात. आय रिक्वेस्ट यू टू लिसन विथ राफ्ट अँड अनडिवायडेड अटेन्शन, विथ कॉन्सन्ट्रेशन. तुमकां कळटलें. आनी हे अशे कुणग्यो आसा, हे सेगमेंट जातून म्हजो अणभव इतलो दीर्घ आसा की एका हाजेरूच एक वेगळेच वेबिनार घेवं येता, इतलो विशय येता. तरीकूय हांव तो सर्व कितें म्हणटा तो प्रत्येक आसा तो बेसिक्स ताचे पयलीं मुळावण तुमच्या मुखार बरें उक्तें करून उलगडून दाखयता. ओके. पयलें पळय आसा, आतां पयली गजाल आतां पयलें पळय आसा, अणकार. अणकार ही एक कला. आत्तां आमी आयकलें पळय, स्नेहा सांगतालें, अणकार ही एक कला, सृजनशील कला ती, एस्पेशली वेन वी ट्रान्सलेट अँड ऑल. ताकाच लागून साहित्य अकादमीन जे अणकाराचे पुरस्कार सुरू केले, कळ्ळें न्ही, दिवपाक. ओके. आतां आतां उलयतले स्नेहा की चित्रकला ही एक वेगळी कला आसा, तशीच रांदप ही एक कला आसा पळय. रांदप, म्हजी आवय बरी रांदता आनी म्हाका ते वासूच येता रांदचे कुडींतल्यान. कितें केलें गे काय विचारता हांव, आनी तें सगळें ज्युस्ता ज्युस्त इतलें आसता, इन्ग्रेडियंट सगळे सामके मायेचे म्हज्या. तशें तें रांदप ही जशी कला, तशीच गाडी चलोवप ही एक कला. म्हजे गाडयेंत केन्नाच खूब जाण म्हजे इश्ट बसनात, कारण हांव गाडी स्लो चलयतां. म्हजे कडेन बरी ती गाडी चलोवपाची कला ना, हांव मान्य करता. फोटोग्राफी बरी म्हजे कडेन ना, कांय गजाली म्हजे कडेन बऱ्यो आसा, त्यो हांव जाणा, कळ्ळें न्ही. म्हणटकच भाशेच्या बांदावळीक जाय आनी बरो अणकार जाल्लो जाय जाल्यार खूब खेपे अणकारप्यान दोन जर वाक्यां आसा जाल्यार एकठांय करूं येता, कळ्ळें न्ही. दोन वाक्यां एकठांय करूं येता. गरज आसा जाल्यार भाशेची कालेर पळोवन आपल्या आनी त्या प्रमाणे कोंकणी आसल्यार कोंकणीक जर एक वाक्य दोन कुडक्यांनी बरोवं येता. ओरिजिनल जें आसा तें तुका जर दोन कुडक्यांनी बरोवं येता, दोन कुडक्यांनी बरय. पूण सगळो जो सार थंय जो आसा, जें कितें सांगलां तें येवपाक जाय. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. थंय आपणें ताका खेळूंक मेळना फुडें. आतां हें पळया, जो अनुवादक आसा, ट्रान्सलेटर, ताका पदरचें कांय जाणूंक मेळना. हें व्हडलें इम्पॉर्टंट हांगा. आतां कसलोय आसूं तो अणकार, तो माहितीचो आसूं, टॅक्निकल म्हणजे आसूं, किंवा साहित्यीक आसूं, नाटक आसूं, तुका बरें दिसता, कळ्ळें न्ही. हय, कळ्ळें न्ही. म्हणटकच तुका बरें दिसता म्हणून तुवें भितर कांय तातूंत घालूंक मेळना, एडिशनल एड करूंक मेळना. ओके. आनी गाळूंक मेळना. घालूंक मेळना, गाळूंक म्हणजे तुका म्हाका कळना. म्हणटकच हळू एक शब्द उडयलो जाल्यार द ओरिजिनल रायटर विल नॉट बी हॅपी अँड सॅटिस्फायड. दोनूय करूंक मेळना. ताका लागून खूब खूब जतनाय घेवची पडटा. ह्यो दोनूय गजालींचेर खूब म्हत्वाचें. म्हणजे एक वेळ ओरिजिनल बरोवप सोंपें. म्हाका जर विचारचें एज अ रायटर, आय एम व्हेरी हॅपी टू रायट माय ओरिजिनल पीस रादर दॅन ट्रान्सलेटींग. कित्याक तो ट्रान्सलेटर म्हाकाच पयलीं जिवार येता. कितें गाळें दाखयलें, उरलें जाल्यार कितें म्हजें कोणी ट्रान्सलेट करीत जाल्यार हांव ताका बोल्लें जाल्यार ताका आक्षेप घेवपी. खास करून साहित्य, आय मीन. म्हणटकच ताका आमी म्हणटा परिनिर्मिती म्हणटा, ट्रान्सक्रिएशन. तूं कितेंय घालता पळय, आळ्याण पीठ बी सारयता पळय, कशें पोस्तान बी जावं आनी कितें, तशें जर सारयलें, किंवा ती कितें म्हणटा तें क्लिनिकान वचून ताका ब्युटी दिता पळय, तशें ताका जर लेपोड सारयलो चड, जाल्यार तो मागीर इट लुक्स ब्युटिफूल, एपियर्स टू बी क्वायट ऑसम, व्हेरी ब्युटिफूल, एलिगंट. पूण तें अन्यायकारक जाता. ओरिजिनलाक तें आसना. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कळ्ळें न्ही. परिनिर्मिती करूंक मेळना, गाळूंकूय मेळना, कळ्ळें न्ही. आपल्याक कितें कळना गाळचें न्ही. नाटकांत तर खूब तुका मोह जाता. कोंकणी जालें म्हणटकच खंय तरी तें आतांचें आसा म्हणटकच घालुया वाक्य, प्रासंगीक घालुया, किंवा आपल्या भाशेचो बाज आसा म्हणून म्हणी घालुया, ओपारी घालुया. थोड्योश्यो बऱ्यो आसा, कळ्ळें न्ही. कारण लेखक ओरिजिनल ताका सॅटिस्फायड आसपाक जाय न्ही. म्हणटकच ही इम्पॉर्टंट गजाल सामकी. अणकार हो एक पूल, हांवें आत्तां सांगलें, इतलो पावरफूल पूल. बरें बरें साहित्य आमकां वाचूंक मेळटा. हाजेर कितल्योय देखी म्हज्यान दिवं येता, पूण हांव 2-4 देखी दितां.
खास करून हांव लेखक म्हणून हांवें जे अणकार वाचले, आतां उल्लेख केलो यतीन बाबान की भुरगेपणांतल्यान म्हाका मार्गदर्शन मेळ्ळें तें पितामहान साहित्य तपस्वी म्हणजे अशे व्हड साहित्यीक ज्ञानपीठकार रवींद्रबाब केळेकर हांगेर हांव 10 वर्साचो आसतनाच्यान तांगेर म्हाका मार्गदर्शन मेळ्ळें. बरे बरे अणकार तांच्या घरान आलमारी इतल्यो आसा, व्हडली लायब्ररी कशी, ती म्हाका तेणें वाचूंक दिली, तेणें म्हाका शिकयलें. ते हांवें पळयलें सगळें, ते कशे अणकार स्वता कशे करतात ते, आनी त्या प्रमाणे म्हणजे संस्कार जाले म्हजेर ते हाजे तांचे. तर म्हाका याद आसा की समवेअर अराउंड 1974 to 75 फेमिना म्हणून एक मॅगझीन येतालें, फेमिना. ते म्हाका दिसता बायलांचे अशें दिसता, ऑल इंडिया इंग्लीश मॅगझिनां कमीच येतालीं तेन्ना, इंग्लिशूच येताली, इलस्ट्रेटेड विकली म्हणून एक येतालो. त्या वेळार म्हजो काका जो व्हडलो अनुवादक सर्गेस्त प्रकाशबाब थळी, तो मुंबय आशिल्लो, आनी थंय मुंबय लग्न जावन आशिल्ली शिलाताई कोळंबकार, शिला नायक पणजेची, तिगेली गेर्र म्हणजे जबरदस्त कथा आयली, व्हेरी पॉवरफूल. गोंय मुक्ती वेळार जे गेर्र जालें ताचेर ती आमच्या काकान वाचली, आनी तो असो भितर झपाटून गेलो की ताणें ती ताबडतोब तेन्ना टायपरायटर ताणें टायप केली आनी फेमिनाक धाडली, ताजेर छापून आयली. म्हज्या मतान ती म्हाका दिसता कोंकणी पयली कथा आसूंक जाय जी भारतभर गेली. खूब अभिमानाची गजाली, कोंकणी साहित्य गेलें, ती गेर्र कथा म्हणजे काकान केल्ली ती. मजा सांगता तुमकां आतां ताकदी हो पूल कितलो आसता पळय तो, खंयचे खंय पावता एक एकदां, ते आदी आस्त गजाल ती. कालांतरान ती कोणें तरी पोर्तुगीजीन केली, इंग्लिशी वयल्यान फ्रेंचीन केली. हालींच कांय तेंपा आदीं एका प्रोफेसर आसा पोर्तुगालाक लिड्स विद्यापिठांत, पॉल क्रेस्टो म्हणून, ताणें ती वाचतकच ताका एकदम कितें तरी कंपेरेटिव्ह, ताका याद पोर्तुगाल म्हणटा गोंयांत पोर्तुगीज आशिल्ले, ताणें ती कथा आनी खंयची तरी फ्रेंच कथा आनी ती कंपेरेटिव्ह अभ्यास करून एक खूब सुंदर पेपर वाचलो. खंय लिड्स विद्यापिठांत वाचलो. वाचून तो वगैरे हो तो अपुरबायेचो खूब नम्र, ताणें सोदून काडून काडून प्रकाश थळी म्हाका म्हजो आमी ना म्हणटा म्हाका प्रकाशबाब नायक ह्या संवसारांत म्हाका फोन केलो, शिलाताईचो नंबर घेवन तिका कॉन्टॅक्ट केलें, कळ्ळें न्ही. तर आनी ताका सांगलें आपलें आवडलें म्हणून ती कशी कितें सुचली, ट्रान्सलेशन विचारपाक लागलो. आतां तुमी पळया की कोंकणीचें जेन्ना लिड्स विद्यापिठांत 1977 कथा गेली तेन्ना मुकेश बाबा कितलो आनंद जाला आसतलो तो, कित्याक म्हजी भास जेन्ना इतली पावता, म्हणजे साहित्य तुका जगभर पावता एका ट्रान्सलेशनाक लागून, एक इंग्लीश तर चड वता हातूंतल्यान, हें म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लो तुमकां. आतां आनी बाकीचे आमी म्हणटा का तुमी गिरीश कर्नाडाची नाटकां आमी वाचतात, मागीर सगळी बाकीची कादंबऱ्यो, मंद्र कादंबरी वाचली भैरप्पाची, कन्नड साहित्यीक, यू आर अन्नमूर्तीची संस्कार आमी वाचल्या कादंबरी, पुट्टप्पाचे, सुनील गंगोपाध्याय बेंगाली साहित्यीक हांव वाचूंक पावलो बिकॉज ऑफ दिस इन ट्रान्सलेशन, सो दॅट वी कूड टॉक टू देम एंड डिस्कस. ट्रान्सलेशन नाशिल्ल्यान कितें उलोवपाचें तुमीच सांगा आतां तांचे कडेन. वाचले हो पूल हो भयण आमी क्रॉस जाता ताजे वयल्यान, सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मागीर अणकार हो अणकार कसो दिसूंक फावना, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे तो जर उसळिल्ले धागे कशे घुसपल्ले जर कशे धागे आसता म्हणटालो वयर कितें उसळता पळय कितें तरी, तसो तो दिसलो जाल्यार ताची ब्युटी उरना, ताका फ्लो जाय कितें तरी, कळ्ळें न्ही. अणकाराक म्हणटकूच तो खडबडीत आसूंक फावना, खरखरीत खडबडीत रफनेस, ताका एक सामकें कितें म्हणटा तें ताका वेगळ्याच तरेचे जी आर्टिस्ट्री ओरिजिनल लेखकान दवरल्या, ती कलात्मकता, ती त्या कलाकृतीक तें सौंदर्य, ती ब्युटी थंय तातूंत येवंक जाय. हें काम कोणाचें? अनुवादकाचें. नाल्यार तो दगदग करता कोणा पयलीं लेखक ओरिजिनल वाचूंक दिता, सो वी गेट द एक्सेस, कळ्ळें न्ही. वी गेट द एक्सेस ओरिजिनल वेगवेगळ्या साहित्याचो हो हातूंतल्यान अणकारा खातीरूच, कळ्ळें न्ही. अणकारांत एक फ्लो आसपाक जाय, फ्लो. अणकारांत एक फ्लो, ओके, अणकारांत एक फ्लो आसपाक जाय आनी ताका फ्लेवरूय आसपाक जाय. मोख भाशा पळय आतां कोंकणीन केला जाल्यार ताका तो परमळ आसपाक जाय, कळ्ळें न्ही. अणकार हो ब्युटिफूल आनी जेन्युइन आसपाक जाय. म्हणजे कितें, खूब जाण म्हणटा की ब्युटिफूल आसल्यार खंय तो जेन्युइन आसना, सुंदर आसल्यार सारको आसना, विश्वासार्ह आसना. आनी जर सारको जर असो बरो वेवस्थीत ओरिजिनलाक प्रमाणीत जाल्यार सुंदर आसना खंय. म्हणटकच फकाणांनी म्हणटा सगळे ट्रान्सलेटर्स हातूंत तज्ञ, म्हणटकच करप कितें तर तो ब्युटिफूलूय आसूं जाय, सुंदर, आनी ओरिजिनल सारको ताका प्रामाणीकूय आसूं जाय. हाजो बॅलन्स जाय. हो बॅलन्स दवरपाचो. आत्तां सांगला पळय हांवें चेर पळय वतयता आमी एका खोपींतल्यान दुसऱ्या खोपीक, तसो तो
मातसो शेणटा पूण कितलें शेणप तें सांबाळपाची कला म्हणजेच अनुवादकाचे हांगा ताजी कितें म्हणटा तें कसब. बरो बेसन लाडू पळय लाडू पळयला पळय तुमी कुशळ सुगरण फेसता म्हणजे माई बी करता बेसन लाडू कसले लाडू तितले हातान बरे वळून काडटा. तशे तरेन तो अणकार म्हणजे इमेजिनसली होमोजिनियस मास कसो आसूंक जाय. म्हणजे तो बरो आटीव आसूं जाय, घोटी आसूं जाय, बरो तिकतिकीत तुकतुकीत बरो दिसूं जाय. गडबडीत नाका तो कळ्ळें न्ही. म्हणजे वाचप्याक बेजिकली वाचीन दिसपाक जाय बरें करून. म्हणजे पयले शब्द वाचले वाक्य काय निमाण्या मेरेन वाक्य तें वाचीन ताका दिसपाक जाय. मदींच खंय तरी तें उसवलो घेत तरी तातूंत तो मदींच तातूंत तो कितें म्हणटा तो काजूची बी आसा काय तातूंत बारकेलो इल्लोसो खडो गेलो फातराचो तो तशे तरेन खंय ताका त्रास जावंक जायना. दॅट इज आर्ट ट्रान्सलेटर. आतां आतां पळया एका तज्ञान दीस सांगला पळया ट्रान्सलेटर हॅज टू बी अ व्हेरी व्हेरी ब्रायट म्हणटा तो लिटरेचर साहित्यीक रायटर सायकॉलॉजिस्ट एक्सपर्ट ऑफ बोथ द लँग्वेज अँड ऑल्सो यू शूड हॅव एडिटोरियल स्कील. अरे म्हणटा तो फुडें बरें म्हणटा इतले सगळे गूण जर ताजे कडेन आसा भोवगुणी भोवआयामी अपूर्बायेचो हुशार सगळे रायटर आनी कोण कोण एडिटर तागेली तकली इतली दिग्दर्शक कसो तूं आनी अनुवादक कित्याक जाला कर्मा त्या बरें तूं रायटरूच जा मरे ओरिजिनल म्हणून इतले जर तुजे कडेन गूण आसा जाल्यार. देर इज व्हेरी पॉवरफूल अंडरकरंट इन वॉट ही सेज. म्हणजे अनुवादक साहित्याचोच आसलो जाल्यार इतले इतले हे सगळे तुका इतली इतली स्कील इतली हुशारी तुजे कडेन आसूंक जाय म्हणून. म्हणजे साहित्याचो अनुवाद हांवें सांगलो तो कठीण म्हणना नाल्यार म्हणटाले बेश्टाचो म्हणून सोंपो न्हीच. कारण तुका तो स्पार्क आसचो पडटा ते भितर ताणें कितें सांगलें तें समजुपा खातीर कळ्ळें न्ही. आतां हांव वतां दुसरे सेगमेंटा कडेन म्हजे अणभव तुमकां सांगता. कोंकणी कथा ह्यो सामक्यो थोडे वाचक वर्गा मेरेन मर्यादीत उरयल्ल्यो. आतां कितलो आंकडो तो सोदून काडप तें आमी ताजेर उलोवया नाका. म्हाका जाणवलें खूब वर्सां पयलीं म्हणजे हांव कांय वर्सां आदीं की म्हाका जाणवलें त्या प्रमाणे की तो वाचक वर्ग वाडोवंक जाय. म्हाका कोंकणीचें जें हें भितरल्यान प्रेम आहा तें भुरगेपणांतल्यान ताका लागून दिसलें की हांवें ट्रान्सलेट करुया म्हणून हाजें कित्याक हजारांनी लोकां मेरेन पावतलें म्हणून. आनी सादारण अरावंड 1995 म्हजे कडेन आसा कथा आज पळयल्ली हांवें त्यो 1995 नवीन टायम्सांत एक दर आयतारा ह्यो मागीर कथा सुरू जाल्यो. ह्यो कथा सुरू जावपाक दोन अत्यंत म्हाका हांगा नांवां घेवचीं दिसता म्हत्वाचीं सामकीं. एक आमची कोंकणीची स्टॉलवर्ट रायटर लेखिका वर्सटायल हेमाबाई नायक आनी आज हांगा संवसारांत ना पूण खूब व्हडले आमचे कथाकार लेखक आनी पत्रकार एडिटर चंद्रकांत बाब केणी हांच्या तेंक्यान हे घडून आयलें. म्हाका याद आसा की हेमाबाईन सबंद तकलेर घेवन म्हाका सांगलें मुकेश तें करता जाल्यार तूं फुडें आपूण आसा करता तुका सगळ्यो आपूण कथा हाडून दिता. आनी त्या वेळार हांव सांगता हांगा कित्याक गजाल व्हेरी इम्पॉर्टंट सगळ्यांक हांगा. आतां सगळे बसले आमी वेबिनाराचेर शब्दूच चाली आयला वेबिनार म्हणून पयलीं सेमिनारूच आसतालो. तशें ते नवे नवे शब्द येतात खंयचे कोवीड आयले काय मागीर क्वॉरंटायन म्हणून येता मागीर बफर झोन म्हणून येता कितें कितें येता तशें आयल्या बट एट दॅट टायम द थिंग्स वर व्हेरी 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 डिफिकल्ट नो इजी. टायपरायटरूच म्हणजे कमी आसताले. हेमाताईन ते आपले धाकटो टायपरायटर आशिल्लो हांव बरोवन दितालो आनी ती टायप मारताली एक एक सगळी कथा. आनी तिणें ती दर आयतारा येताली नो जोक. संपादकान दिलें एवरी संडे कोंकणी स्टोरीज विल अपियर ग्लिम्पसीस ऑफ कोंकणी लिटरेचर. तर म्हजेर कितलो लोड आसतलो पळयात तुमी बाकीची कामां की दर आयतारा साहित्यांतली एक कथा करप. तेन्ना हांव खूब ल्हान खूब वर्सां जालीं ह्या गजाली म्हणटकच 20 वर्सां जालीं तुमी पळयात. तर दॅट वॉज नॉट अ जोक. पूण ताणें मागीर एडीट केली स्पिडीन केल्या त्यो उरल्यो त्या मागीर कालांतरान वेगवेगळ्या मॅगझिनांनी म्हज्यो आय मीन फ्रंट लायनांत हालींच हेमाताईची कथा आयल्या एक आयल्या फ्रंट लायन म्हणजे बरी खूब सर्कुलेशन खूब आसा ताजें तातूंत कथा आयल्या ती इंग्लीश नॅशनल लेवलाचेर. त्याच प्रमाण नीट इंडिया लिटरेचर म्हणून एक तमीळ लेखिका आसा शिवशंकरी ती गोंयांत आयिल्ली. तिणेंय म्हजे कडल्यान कथा घेतल्यो त्यो सगळ्यो तातूंत मॅगझिनांत आयल्या. सो मेनी मॅगझिन्स त्यो कथा आयल्या. नवीन टायम्सांक 50 कथा आयल्यो. way back around maybe 2 years back ग्लॅनिस मेंडोन्सा म्हणटा तिणें लेक्चरर कोंकणी कथांचे इंग्लीश अनुवाद म्हणून एक PhD केल्या. त्या वेळार तिणेंय म्हगेली वेवस्थीत हें घेतली इंटरव्यू घेतली परत तो उजवाडाक दिलो
आणि तातूंत खूब हांवें आनंद घेतलो. सांगपाक म्हणल्यार लॅक ऑफ रिसोर्सीस त्या वेळार. शब्दकोश म्हणजे परिस्थिती तुम्ही पळया, कोंकणींतल्यान इंग्लीश शब्दकोश कालांतरान उपरांत आमी केला. हांव दामोदर घाणेकार आनी सुरेश बाब बोरकार. तेन्ना हे डिक्शनरीच नाशिल्ली. म्हणजे कितें सोदतलो चाफे काय म्हणल्यार आनी कितें बरयलें कितें, खंयचे गोठो आनी खंयचे पाडूक म्हणल्यार तें सोदपाकूच तूं कितें काय म्हणून खंयचे मस्काची सांग म्हणली काय. आनी ते फकाणांचें न्ही, बरें साहित्य तें कोंकणींतलें. ते त्रास खूब जाले, तकली खाजोवची पडली. तिसोरोस अजुनूय आमचे कोंकणी कडेन ना आनी तो हांवें विचार मांडला. आज स्नेहा सबदिसान म्हाका उदो विचारिल्लें तें आडमेळें आडमेळी म्हण ताका सांगलें हांवें. आडखळ आडखळी आनी आडकाठी आनी आडकाठयो अशें उतरां आसा जी रवींद्र बाब वापरतालो. आनी वी कॅन मेक इफ यू वी कॅन फॉर्म तयार केलो जर आमी तिसोरो समांतर कोश, शब्दांचे समान अर्थांचे शब्दांचे पुजुले, अजापीत किंवा तटास एकठांय, सोबीत सुंदर ओडला येणे तशें जाल्यार मागीर फुडें अनुवादकाक बरें फुडें येता म्हणटा ताची गरज आसा. फॉर इंग्लीश थिसोरस एट दॅट टायम आय रिलायड ऑन मेरियम वेबसायट, मेरियम वेबसायट थिसोरस म्हणजे भावान म्हाका दिल्लो खूब सुंदर. आनी सगळीं हांव पुस्तकां बॅगांतूच घालून भोंवतालो, कारण 20 दिवस ते ट्रान्सलेट करीत आसतालो. दर आयतारा म्हणटकच बॅगांतूच घालून भोंवप, लंच ब्रेक मेळ्ळो तें करप. आनी तुका आतां ऑनलायन बी सगळें हातारूच येयला. तेन्ना तें नाशिल्लें. म्हाका अशें म्हणपाचें ना की आतां येयल्या म्हणून खूब जावं जाय आशिल्लें आनी तुवें तें ना, नॉट एट ऑल. हांवें आनंद घेतलो. आतां निवेशे म्हणटाले पळय, आमी तितलो आनंद घेता, मुकेश भाईन तितलो आनंद घेतलो आसतलो. मुकेश भाईन घेतलो तो आनंद मेळोवपा परस व्हडलो, म्हणूनच हें केलें. दॅट्स वॉट आय वॉज जस्ट नाव एम्फसायझींग अपॉन, की पॅशनेटली जाका हिंदीन म्हणटा पळय, लगन से, प्यार से, दिल से प्यार से करो मागीर ते इट्स नॉट अ पेन, यू नो, इट्स अ जॉय. तेन्ना प्रेमान आमी करतात पळय कितें, तें कांयच फिलींग आसा न्ही, कितलें वरां करता, कितें करता, तुका कांय दिसत ना. इतलें करून म्हजें ओरिजिनल बरोवप चालूच आशिल्लें. दर आयतारा ह्यो कथा येताल्यो कळ्ळें न्ही, तें चालू आशिल्लें. आतां दर आयतारा तुमकां सांगलें पळय, हय, दर आयतारा येताल्यो, लोकांचो फिडबॅक मेळटालो. हय. आनी एक एकदां अशें जातालें की कांय गोंयकार जे कोंकणी वाचूंक शकता ते इंग्लीश वाचून म्हाका येवन हात दिताले ऑफिसांत पणजे. म्हाका तें हास्यें काय कितें तेंच कळनाशिल्लें. आरे कोंकणी काय बरी आसा मरे, ओरिजिनल कथा ती वाच मरे तूं, इंग्लीश ती वाचून तूं म्हाका येवन हात दिता. कारण दुख्ख जातालें कळ्ळें न्ही, की 100% तूं हें हाडूंक शकना. कितें तातूंत सगळो सुगंध हांवें सांगतो येना, म्हाका म्हणजे दुख्ख जाता. कळ्ळें न्ही. इतली सुंदर आसता की ओपारी, त्यो त्यो जावं ओपारी आसता, गाळी आसता, वच पाड पडूं मोर तूं म्हणटा. ते डायलॉग बी पळय येता न्ही, ते कितें मागीर हाव विथ यू, हाव आनी कितें वेगवेगळे काडप ते आनी करप ते. ताजो जो सुगंध ओरिजिनल पळय आसता तरेतरेच्यो, ते हाडूंक शकनाशिल्ले. तरीकूय कितें म्हणटा ते हांव ते प्रयत्न करतालो. पूण लोकां कडल्यान खूब बरो फिडबॅक मेळ्ळो खूब जाणां कडल्यान. कळ्ळें न्ही. म्हणटकच तर फुडली गजाल म्हणजे लेखकाची जर आमकां शैली जर समजतली लेखकाची, जाल्यार आमी ताजी सगळीं पुस्तकां वाचपाची गरज आसा कथेचें अणकार करतना. तें म्हाका करचें पडलें. आनी हेका मात म्हाका परत हेमाताईन मदत केली ती हाडून बाकीची. कारण एकूच जर तूं पुस्तक वाचलें कोणाचें जाल्यार ताजी शैली एकूच कथा घेवन बातमी न्ही ती, ताजी म्हणून एक शैली आसता लेखकाची. तो कसो फ्लो आसता ताजो, कितें म्हणजे ताजे प्रत्येक पॅरेग्राफ तागेले कशे कशे आवडीचे तागेले कांय म्हण आसता, काय तागेले घटक ते तूं कळून तातूंत भितर तूं भितर मुरचो पडटा. तुगेलो भितर तुजो आत्म जर तेचो दुसरे भाशेंत व्हरतलो तुवें पयलीं त्या लेखकाच्या हातूंत वचचो पडटा. तो कसो सांगता कितें तुवें जगचें पडटा तें सुख दुख्ख. तेन्ना तूं तें ट्रान्सलेट करूंक शकता. बिकॉज दे आर नॉट मियरली द वर्ड्स, फक्त उतरां आसना थंय ती, कळ्ळें न्ही. अशी गजाल. तर आतां हांवें तुमकां सांगलें पुस्तकां वाचलीं, इतलें सगळें करतालो बळबळ. मागीर आनी कितें केलें आतां इंग्लीश म्हगेली काय तुमकां सांगपाक म्हळ्यार ती इंग्लीश इंग्लीश हेची करपा खातीर साहित्य अकादेमीचे जर्नल येता 2 म्हयन्यांनी. तातूंत भारतांतल्यो कथा, कविता, निबंध, नाटकां, एकांकी येता. कोणाकूय ट्रान्सलेटर जाल्यार तांकां सांगता ताणें ते सबस्क्रायब करचे. आनी इफ यू हॅव टू लर्न, इफ यू हॅव टू मास्टर दॅट स्कील ऑफ इंग्लीश फ्रॉम इंडियन लँग्वेज टू इंग्लीश, ते तुमकां सामकें गरजेचें. जें हांवें तेन्ना केलें, खूब खूब वाचलें. कथा कथा म्हणून तेन्ना येतालें एक संस्थेचें दिल्लीचें व्हडलें बूक, तें वाचलें.
बाकीचे वेगवेगळे जर्नल वाचले, तातूंतल्यान हांवें म्हजी स्कील हांवें कितें म्हणटा ते धडपड करून ती वाचली, सो दॅट आय कॅन गेट सम हे तातूंतल्यान कितें म्हणटा ते तातूंतल्यान म्हाका एक पर्टिक्युलर परफेक्शन लागीं पावलो, नियर परफेक्ट म्हणटा तें प्रेजेंटेशन. म्हणटकच आतां हे पळय हे एक कथा मॅगझीन जालें पळय तेन्ना दिश्टी पडटा तुमकां, ते तातूंत कोंकणी कथा येताली, गिता धर्माराजन म्हणून ताज्यो संपादक आशिल्ल्यो. आनी हे वाचून वाचून कथा हांवें त्यो परत परत पारायण तुमकां दिसता पळय पुस्तक हे कितले खेपो वाचना अंत ना, कारण ताका बरें दिसलें म्हाका वाचपाक. मल्याळम कथा, कोंकणी कथा, तामीळ कथा, आनी शब्द काय बरें पॉयंट जर सोदतालो हांव ते आनी अधोरेखीत अंडरलायन करतालो. तर एक पळय पत्रावळ म्हणून एक शब्द आयिल्लो म्हाका इतलो आवडलो, ताका लीफ प्लेट म्हणल्यार लीफ प्लेट म्हणजे कळ्ळें तुमकां? लीफ प्लेट म्हणजे ती लीफ पानां आसा ती एकठांय करून ताजी प्लेट लागीं लागीं ताणें कॉयन केलें पळय. म्हणजे वेगळी उतरावळ ही तुका हांगा मेळची ना, खंय इंग्लीश डिक्शनरी मेळचीच ना. बाबू हांडीर घेतलो किंवा बायक हांडीर घेतली ती हांडीर घेत ना, म्हणटकच तूं कितें करप अशी ही परिस्थिती. म्हणजे जो कोण ट्रान्सलेट करता ताका व्हडलें स्ट्रगल आसता, पूण ताका आनंदूय आसता भरपूर. तर ही कथेंतल्यान म्हाका हें एक मेळ्ळें. मागिलदार म्हणजे आतां कितें घेवया काय दिसतालें कळ्ळें न्ही. कारण मागिलदार हाका मागीर हांवें घेतलें, ताणें पळयलें थंय पयला बॅकयार्ड म्हणून घेतला कळ्ळें न्ही. बॅकयार्ड म्हणून बरो शब्द घेतला, तो हांवें बरो मार्क करून दवरलो, म्हजी वेगळी डायरी केली. आनी मागीर तातूंतल्यान हांवें फुडें म्हगेली वाटचाल ती करून 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 मागीर तुका हातार एक ग्रीप येता पळय खंयच्याय जातकच, तसो हो आनंद कळ्ळें न्ही. आतां हें पळय इंडियन लिटरेचर हे तेन्नाचें एक ट्रान्सलेशन विशयाचेरूच ह्या साहित्य अकादेमीन एकदां हें काडिल्लो, कितें अंक काडिल्लो, इश्यू 162 इश्यू कळ्ळें न्ही, खूब वर्सां पयलीं. तर ह्या हातूंत तांणी ए के रामानुजम हाणें हो कवी कन्नड तो अमेरिके आशिल्लो तेन्ना ताणें यू आर अनंतमुर्ती ह्या लेखकाची संस्कार कादंबरी इंग्लिशीन केली. खूब खूब वर्सां लावन ताणी ती केली, खूब खूब वर्सां कळ्ळें न्ही. आनी ती कथा ताणें केली पळय आमी कादंबरी संस्कार, ताका लागून ती जगभर पावली. ती प्रकाश थळी हाणें कोंकणीन हाडल्या, ताका नाटकूय मागीर जालो दत्ताराम बांबोळकरान. आनी म्हणजे एक ट्रान्सलेट करतकच ताची कितली पावर आसता ती तुमी पळया कळ्ळें न्ही. खंय खंय वता तें ताका अंतूच ना. जगातलें साहित्य मागीर तें माध्यम बदलून वता, दुसऱ्या हातूंतल्यान वता, जाल्यार कथेंतल्यान एकांकी जाता, टेलिफिल्म जाता, अशी ही ताकद ही ट्रान्सलेट जावप म्हणल्यार कळ्ळें न्ही. सो अशें ही वेगवेगळी मॅगझिनांतल्यान आमी विकसीत जाता. हें पळय नीट इंडिया थ्रू लिटरेचर ही जी शिवशंकरी लेखिका गोंयांत आयिल्ली, हातूंत 4 खंड काडले तेणें भारत जोडो नीट इंडिया. शी विजिटेड एवरी रायटर एंड ट्रान्सलेटर. तिणें म्हजे कडल्यान घेतिल्ली ती पुंडलीक नायक आनी हेमा नायक हांच्यो कथा हातूंत भितर घेतल्यात तिणें वेवस्थीत, म्हणजे एनओसी बी घेवन वेवस्थीत तिणें घेतल्या. शी इज ऑल्सो टीव्ही एंकर ओवर देर. आनी तिगेल्यो त्यो कथा खूब सुंदर पुस्तक तिणें बरें मांडलां, व्हडले ग्रंथ कशे. हे सगळे वाचून वाचून म्हगेली मातशी हांवें ती आमी हें केली, कितें म्हणटा ती सुदारली म्हगेली पद्दत. आनी आतां पळया, आतां तुमकां शिला कळमकाराची एक डॉली कथा हांवें केली, ही गजाल सांगता, ताची झलक दिता ग्लिम्स. डॉली कथा इज बेस्ड ऑन द ट्रॉमा सफर्ड बाय टीनेज गर्ल. एक चली आसता पळय फिजिकल मॅच्युरिटी ताजी, आनी आवयचें टेन्शन, त्या आतांची चलयो टेन्शन, कपडे जनरेशन गॅप, आनी तागेले सगळे कितें प्रॉब्लेम आसता वेगवेगळे आरोग्याची हाजेर ताजेर बेस्ड आसा. खूब सुंदर अशी ही कथा. ती कथा हांवें शिलतायेची केल्ली, ताका म्हजे अणकार आवडटा. तिगेली मॅगी केल्या हांवें, इल्ली गरमी ही हांवें तिगेली ट्रान्सलेट केल्या शिलतायेची. आनी आनीकूय केल्या, विद्येच्यान तर म्हणून एक कथा आसा तिगेल्यो केल्या कळ्ळें न्ही. आनी मुंबय आसता ती, म्हणजे तिगेली हांवें करून एकदां दिल्ली थंय प्रोग्रामाक कित्याक तरी तिका जाय म्हणून. थंय खंय मागून दितली तिगेली कथा ही. सहज सांगता तुमकां हांव की एक मल्याळम लेखिका आसा थंय मुंबय सेटल जाल्ली, कॅमिकल इंजिनियर, मानसी म्हणून फामाद कथा लेखिका. तिचे मराठीन सुद्दां कथा आयल्या तिज्यो, म्हणटकच ट्रान्सलेट जावन तिणें तो ट्रान्सलेट म्हगेली डॉली व्हेली. आनी शिलाताईक सांगलें, युअर कथा शॉर्ट स्टोरी इज व्हेरी गुड, बट ट्रान्सलेशन बाय मिस्टर थाली इज व्हेरी व्हेरी गुड म्हणून, टू गुड. हें आयकतकच शिलाताईक मातशें वायटूय दिसलें म्हाका खरेंच सांगता. म्हणजे ट्रान्सलेशन बरें म्हणल्यार कोणाक बरें आसता न्ही, ट्रान्सलेशन बरें आसा तुका तें समहाव ट्रान्सलेशन आवडलें मे बी बिकॉज म्हाका हांसूंक आयलें अशेंच म्हणटा. म्हाका काय आतां काय तातूंत कांय जुना कॉमीक दिसलें कित्याक की ट्रान्सलेट करून 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 मागीर तुका असो एक हात बसता ताजेर. तुमकां सांगू की खंय तरी मागीर तुका फ्लो उरता पळय तो तातूंत उरिल्लो, तिका बरें दिसलें. मागीर शिलताई हांसपाक लागली म्हाका, कळ्ळें न्ही.
हे केलें तें बरें केलें म्हणपाली, म्हणजे खूब प्रॅक्टीस केली ती बरी केलें कळ्ळें न्ही. हय हय हय. म्हणटकच आतां तातूंत एक झलक आमी पळोवया. पळय एकूच वाक्य इल्लेशें घेतलां हांवें तुमकां कळपा खातीर. Being the very first daughter, I remember everyone had frowned, but I was delighted as I wanted a girl, lovable, talkative like a doll. I yearned to doll her up. I wanted to raise her like a boy. ओरिजिनल पळय, ओरिजिनल कितें आसलें पळय चिरताईचें. पयलींच चली जाली म्हणून सगळ्यांनी तोंडां काळीं केलीं, पूण हांव खूश आशिल्लें. म्हाका चलीच जाय आशिल्ली, अपुरूबायेची, लागोळी, बावलेवरी. म्हाका ताका नटोवपाचें थटोवचें आशिल्लें, चल्यावरी वाडोवचें आशिल्लें. अशी ही कथा जी म्हणजे अजुनूय तिका याद आसा. कोणें वाचची जाल्यार डॉली ओरिजिनल गेर पुस्तकां आसा. आनी आतां आमी फुडलो भाग पळोवया. आतां हे आमचे भाग जाले वच फुडें. आतां हातूंत प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हातूंत हांव आतां ओवर द इयर्स हांव वावुरतां, आकाशवाणीचेर वावुरतां, पूण एसोसिएटेड विथ अदर बाकीचे सगळे वेगवेगळी थंय आमकां ट्रान्सलेशन येता. खरो म्हणजे हो विशय एक वेबिनाराचोच खरो म्हणजे कळ्ळें न्ही. तरीकूय हो थोडक्यान हांव हांगा घेता. हातूंत तुका हांव अशें म्हणना आनंद ना अशें म्हणना, पूण हांगा साहित्य बी तशे विशय कांय आसना. पूण दर दिसा शिकपाचो एक्सायटींग फिलींग असो हो विशय. तर तातूंत कितें आसा, तातूंत प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक म्हणजे वेगवेगळी प्रकरणां आसा ही. एक रेडिओ, टेलिव्हिजन, न्यूज पेपर, खबरापत्र आनी सोशल मिडिया आतांचो. ताका सुद्दां बातम्यो बरयता आसतना ते आमी कशी कशी काम करतात पळय. हो म्हजो दीर्घ अनुभव हो. एवरी डे आय ट्रान्सलेट, एवरी डे आय एडिट. तर फरक कितें ट्रान्सलेशनाक? तुमी म्हणटाले हो रेडिओ सांगता, टीव्ही, पेपर, सोशल मिडिया. पयली गजाल म्हणजे रेडिओ आनी टीव्ही पळय आसा, ते जी वाक्यान वाक्य आनी शब्द बरयतात ते वृत्त निवेदक वाचता. पेपराचेर केदीय लांब वाक्य घालूं येता, कारण तो तूं मनांतल्या मनांत वाचता. तूं व्हडल्यान वाचिना ती, आनी वाचली म्हण हरकत ना चुकल्यार. हांगा तो इज इन अ फ्लो, इज अ कंटिन्युअस सिमलेस फ्लो ही हॅज टू गिव फॉर 10 minutes or 15 minutes slot or whatever it is. म्हणटकच ताका थंय जर आडखळपाक लागलो तर तो वाक्य लांब उपयोग ना. सो यू हॅव टू कार्य इट इंटू लिटल सेगमेंट्स वाक्य. पूण कितें ओगीच कट म्हणजे कुडके उडके करून न्ही. बातमेचो अनर्थ करिनासतना बातमी तुवें ताका सांगप, नॅरेट करप, कथन करप. सांगप ही वेगळीच आमी ट्रेनींग दिता. पयलीं ट्रान्सलेट पयलीं जर आयला केलें ओबड दोबड खडबडी जाल्यार यू कॅन डेलिव्हर. मागीर तूं बरो वाचपी केदोय आसूं वाचतलो आनी कितें. कारण समजोवन सांगपाचें आसता तें इंडिविज्युअल लेवलाक एकट्याक एकट्याक आयकता अशें आपल्याक दिसूंक जाय. म्हणटकूच तो ताका उपाय कितें आमी कितें करता, वाक्य चड लंबण लांब लांब उपयोग ना पेपरा भशेन अदरवायज. शक्यतो एज फार एज पॉसिबल 7-8-10 शब्द भितर तें वाक्य मोकळें करप कळ्ळें न्ही. फॉर एग्जाम्पल, फाल्यां राष्ट्रीय विज्ञान दीस. फाल्यां राष्ट्रीय विज्ञान दीस आसा आनी जावन आसा बी गरजूच ना, कारण कोंकणीचो तो बाजूच न्ही कळ्ळें न्ही. धरून चलया सुभाष हो बरो भुरगो जावन आसा बी कित्याक. सुभाष हो बरो भुरगो आसाय नाका, सुभाष हो बरो भुरगो. हे कोंकणीचे क्रियापद घेना आमी हांगा. म्हणटकच ते ओरिजिनल मे बी व्हेरी लॉंग सेंटेन्स कळ्ळें न्ही. फाल्यां तो विज्ञान दिसाचे निमतान सी.व्ही. रमणांचे यादी खातीर 28 फेब्रुवारी खातीर फाल्यांचो विशय बी म्हणून हे लांबचे लांब खरच मारपाचे आळास परतूप अशी. म्हणटकच ल्हान वाक्य फाल्यां राष्ट्रीय विज्ञान दीस. गोंयांतली मुखेल कार्यावळ पणजे कला अकादमींत जातली. फाल्यां सांजे 5:30 वरांचेर सुरू जावपी कार्यावळीक चडसो मुखेल सोयरे आसतले. फाल्यांच्या विज्ञान दिसाचो विशय आसा अंधश्रद्धेचो, बट वॉट एवर इट इज जे आसा तें. म्हणटकच ही ल्हान ल्हान वाक्यां आमी थंय दवरतात. आनी कितें जाता जाणा, बातम्यांचें तुमकां सांगपाक म्हणजे बातम्यो ह्यो इतले तरेच्यो आसतात. प्रायमरली पॉलिटिकल न्यूज, then economic news, then banking news, then sports news, then various crimes, the court, law. अरे बाबा, तो असे शब्द येता, तुका टायम कमी आसता, टायम भरपूर कमी आसता. आनी त्या हातूंत कितें जाता मागीर वेळ कमी आसतकच तुका थंय त्यो पुरवायो म्हणजे एक एक बातमी जर थंय सवकास करपा लागत तुका 10 मिनटाच्या बुलेटिनाक 1100 शब्द जाय पडटात पयले, आनी ते बी वेवस्थीत जाय पडटा. म्हणटकच थंय स्पीड जाय पडटा. तातूंत अशी एक हें आसा, आमी म्हणटात की डू नॉट लूज द एक्युरसी ऑन द अल्टार ऑफ स्पीड.
तुजी अचूकताय पळय आसा ती हे गती पळय वेग घुडघुड धांवता पळय तातूंत तूं वगडाव नाका यू हॅव टू मूव विथ बोथ दोनूय पाखां जाय स्पीड सारकी जाय तुगेली स्पीड जायत थंय तूं कांयच करूं पावना आनी एक्युरसी म्हणजे अचूकतायूय जाय ही अचूकताय तुजे बातमेचो अर्थान अर्थ वेवस्थीत बरो आट्यो घोट्यो कोऱ्यो तुजो अनुवाद जाय आनी दुसरें तुगेलो तो भाशाय जाय न्ही शाण्या म्हणजे कोंकणी जर केली जाल्यार कोंकणीचो कसो ताका वास येयलो असो परमळ दिसूं जाय न्ही तो अशें तुमी तातूंत सहभागी जावचे अशें आवाहन सुभाष जाणांनी केलां म्हणजे परसूय अशें तुमी तातूंत वांटेकार जावचे असो उलो सुभाष जाण हांणी मारला दिस सावंड्स बेटर ताका आयकतना तें बरें कोंकणी कशें तें दिसचें बरयतना आनी ऑफकोर्स उच्चारतनाय बी वेवस्थीत वचचें सो ती एक गजाल जाली आनी पेपर कितें आसता पेपर तुका परत वाचूं येता पळय कितें गेलो हांगा तूं एकदांच उलयता बरयता म्हणजे इतली केअर घेवची पडटा ह्या माध्यमान कारण इज वॉलाटायल गेले ते उबून गेले एकदांच तूं पेपर परतो परतो वाचूं येता न्ही फाटल्यान येवन रिवायंड जावन थंय रिवायंड खंय जाता तें आनी सोशल मिडियाचेर कितलेशे ल्हान ल्हान एक 60 उतरांनी बातमी येता पळयता बरें येता तितले भितर बुकळीत इल्लेशे भितर ग्रॅव्हिटी म्हणटा आमी ताका अल्पाक्षरत्व किंवा लघुत्व म्हणटा थोडे उतरांनी सगळे येवजाय पूण वॉट वेन वेर हाव सगळे येवजाय बातमी ट्रान्सलेट करतना ती गडबड जाता जपानान कोरियाचेर बायलांच्या पंगडान 6-8-2 गोलांनी जैत मेळयले कसलो खेळ रे बाबा हॉकी काय तो फुटबॉल ते उरूं शकता कोणा कडेन गडबड सगळे न्ही फास्ट जातना उरूं येता तो टायम प्रेशराचेर एक गजाल बरी वाटटा की तुका थंय एक एकदां अशीं उतरां येवजता म्हाका सुद्दां कॉइन जाता कोंकणींतल्यान सायड करून हालींच म्हाका संदेशान प्रशांतीन फोन केल्लो आनी दे वर आस्किंग मी वॉट कॅन कुड बी द गुड वर्ड ॲक्ट वर्ड फॉर सायड इफेक्ट म्हणून सायड इफेक्ट ताका उतर कितें काय म्हणून तकली खाली तरी एकदम अशी लायट कशी इलेक्ट्रिसिटी कशी येवजले अडे परिणाम म्हणून कॉइन केले अडेचे परिणाम अडे परिणाम ते सायड इफेक्ट सर हय आतां पळय सोशल डिस्टन्सिंग म्हणून कोवीड आयलें प्रकरण कोवीड आपली एक हेच घेवन आयला कितें उतरावळ खूब कितें घेवन आयला सगळे मानवी इतिहासात ते सगळे स्थित्यंतर बदल घडोवन उडोवन तातूंत आमचे हाडलेले उतरावळ ताका सोशल डिस्टन्सिंग हाका हांवें तकली खाजयली म्हणजे वांगडी येवपाले सुभाष जाण म्हणटा आनी कोण हांवें ताका सिंपल शब्द काडलो वांगड अंतर म्हणून वांगड अंतर वांगड आसता तुमी दोगूय जाण तुमचे भितरलें अंतर तें कळ्ळें न्ही बाकीच्यांनी कितें घालता तें हांव नको म्हाका खबर ना हांव वांगड अंतर वापरतां सोशल डे कसले आहा हांव आनी जर दुसरो मनीस आहा दोगांतले वांगडीपणांतले थंय तेकले आमी आतां तांचे बदले अंतर तें कळ्ळें न्ही दॅट्स ऑल अशें कितलेशेच आमी कॉइन करतात आनी ते आमी मुखार व्हरतात तें एक चॅलेंज आसता थंय कळ्ळें न्ही म्हाका अशें आत्तां तुमी आयकलें पळय ते मागीर अन्वेशा आसूं कोण स्नेहा आसूं वा सुभाष जाण आसूं बाकीचे म्हाका आनंद जाता कित्याक दे रिलाय दे ट्रस्ट यू म्हणटकच सर तूं फ्री आसा हांव म्हणटा आसा रे फ्री म्हणजे आनी कोणा खातीर आसपाचें आमी पण हांव तें वेवस्थीत ताका फुडलें दितां एटिमॉलॉजी आनी जग जें म्हजे कडेन आसा तितलें दिवन उडयतां आनी ताका तातूंत पेटतो दवरतां इग्नायटेड दवरतां ते फ्रस्ट्रेट जावन उपयोग ना कारण इट इज पॉसिबल यू कॅन वर्क ऑन इट आनंद दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी स्कीप करपाक मेळना आतां कॅश सिजर रेशियो म्हणून आयली किंवा व्हडली व्हडली अपील म्हणून आयले रिजॉयंडर म्हणून आयले खंयचे कोर्टाचे आनी कितें कितें येवपाक लागले खंयचे रीट पिटिशन आयले सुओ मोटो म्हणून येता इनिशियो प्रायमा फेसी अशें उतरां घालून येता जाल्यार तुका ते तुज्यान म्हाका येना तें म्हणून हळू काडून कसो दवरतलो ती येयल्ल्यान आसा मरे कॅश रिजर्व रेशियो म्हणून येता रिजर्व बँकेचो कळ्ळें न्ही आतां म्हाका एक मातशी खंत म्हणना हांव पूण दिसता तें म्हणजे कोंकणीक एक हें जाय कितें उतरावळ जाय कसली जर्नलिजमाची उतरावळ कोंकणीची आसल्यार कितें जातलें सगळ्यांक बरें पडटा म्हाका विचारलें म्हणजे म्हाका पिवळो म्हाका कांय ना हो म्हणटलो आपल्याले पळय म्हाकाय विचारलें म्हाका कांय हरकत ना कळ्ळें न्ही पुणून ती आसली काय त्रास ना न्ही ताका आतां एज इट इज म्हाका दिसता कोण भुरगीं बी आहा तांकां हांव विनंती करता म्हाका ते उपदेश बी आवडना पूण ट्रान्सलेटर करता किंवा आनी कितें शक्य तूं ते डिक्शनरी सगळ्यो म्हऱ्यान दवरा आमी कोंकणींतल्यान इंग्लीश केल्या इंग्लीश टू कोंकणी आसात एक एकदां ते कोंकणी टू कोंकणी अभ्यास कोच आसा ते पळयनासतना जर फोन केलो म्हणजे हे कशें जालें कितें इट इज समथींग इज अवेलेबल विथ यू ऑन वेबसायट परत परत ते विचारपाक गरज ना न्ही पूण ती जर्नलिजम टर्मिनॉलॉजी एक जाय एक चड उतरां न्ही 5000ची कात मोशन म्हण नाका विधानसभेची उतरावळ आसता पार्लमेंटाची आसता बाकीची मेजर जी आसता ऑर्बिट म्हणून आसता
आतां पळय आमी सॅटलायट गेलो ओपोजिरो म्हणटा ताका कळ्ळें न्ही, कावंट डावन उरफाटी बेगीन कावंट डावन बिगेन ते सगळे एकठांय करून आतां ताजेर हांवूय विचार करतां कळ्ळें न्ही. म्हणजे स्नेहा म्हाका हें करता आग्रो करता सर कर तुमी उरतली ते पळोवया जमता जाल्यार तें करूंक जाय कळ्ळें न्ही. आतां एक सुंदर उदाहरण दिता हांव तुमकां पळया भाशा इतल्यो येता ट्रान्सलेट करतना बातम्यांनी आमी मराठी हिंदी इंग्लीश कोंकणी चार भाशांनी आमी हांगा हांव म्हणटा तें हें करता आदान प्रदान. एक अशें उतर आसा की तुमी आयच्या वेबिनारांतलें विसरचेकूच ना म्हणटा ही गजाल. खत खत ह्या उतराक 3 भाशांनी 4 भाशांनी 4 हे आसा कितें म्हणटा तें पळय मजें पळय हिंदीन ताका हो तुम्हें भेजा ही खत में हें पद तुमी आयकना अजरंवर पद. खत में म्हणजे कितें फूल धाडला म्हणटा तुका म्हणटा आपणें खत में म्हणजे पत्रांतल्यान धाडलो म्हणटा तो. हांव पयर कितें तरी कोंकणी वाचतालो आरे कोण सुभाषान कितें दिल्लें म्हाका कितें खतांचो कारखानो म्हणून आरे कोंकणी वाचता खतां म्हणलें कसलीं अरे कितें रे तो ताकाय कळना. खतांचो कारखानो म्हणजे खतां म्हणजे कितें कोंकणी खतां म्हणाका कोंकणी खतांची एका शब्दाक 2 अर्थ आसा. एक हांवें म्हाका तोर दिल्लें पिरवळा ते तोराचो दीक पडलो शर्टाचेर ते हें जालें कितें ताका खत पडलें आनी तशेंच तें म्हाजें तोरानी घालतलो शर्ट तो तें खत एक जालें. मागीर ते दिवट्यान अशें कर्म केलें एकटोच दिवटो पूत की ते संबंद कुटुंबाकूच घराब्याक खत लायलें म्हणजे कितें ब्लॅमिश कलंक. खतांचो कारखानो खंय म्हणल्यार हो घुसपलो म्हाकाय खबर ना कितें. मागीर ते कळ्ळें की कितें कितें तें कसलो खतांचो म्हणजे साऱ्याचो कारखानो. मराठीन खत म्हणजे कितें सारें फर्टिलायझर वा मॅन्युअर अशें हे 3 भाशांनी 3 ताका कळ्ळें न्ही 3 भाशांनी 3 ताका अर्थ पळय कितले कसो गोंदळ जाता पळय तुमकां सांगता सोंसपाचो न्ही. एका उतराक छटा आसता सया पळय हिंदीन पळय सूचना मंत्री पयर कोणें सूचनाच बरयली एकट्यान कोण तरी भुरग्यान शिकतालो म्हजे कडेन आरे म्हणलें सूचना मंत्री आसतना हिंदीन ते सूचना म्हणजे हांगा ताका म्हायती कळ्ळें न्ही. साक्षात्कार कळ्ळें न्ही. साक्षात्कार म्हणजे हिंदीन साक्षात्कार लिया कळ्ळें न्ही. तन्वीजीने अन्वेषा जी का साक्षात्कार दिया म्हणजे कितें इंटरव्यू टीव्हीचेर साक्षात्कार म्हणजे देवाचो साक्षात्कार घेवपाक आमकां कोंकणींतल्यान कळ्ळें न्ही. शिक्षा 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 म्हणजे कितें शिक्षण हिंदी आणि आमचे शिक्षा म्हणजे कितें शास्त दिवप म्हणजे अनुवाद करण्याची चेष्टा की म्हणजे कितें प्रयत्न केलो चेष्टा करप मराठीत म्हणजे फकाणां करप मिसचिव्स. कलम पळय कलम हिंदीन कितें कलम म्हणजे पेन आनी आमगेले कलम म्हणजे आंब्याचे कलम ना दुसरे कोर्टांतले कलम कायद्याचे कलम. आर बी एन आउटस्टँडींग एग्जाम्पल फ्रॉम मराठी हांव खूब जाणां शिकयता. खूबशे पळय इश्टानू कितें जाता जेन्ना बरें शुद्ध प्युअर कोंकणी पळय आसता न्ही तें गरज आसना घेवपाची कठीण ते बरोवपाकूय त्रास उच्चारपाकूय त्रास. फॉर एग्जाम्पल उल्लंघन कायद्याचें केल्यार बरयता खूब जाण कळ्ळें न्ही. हॅलो हॅलो तुरलो हॅलो 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 उल्लंघन केलें म्हण येता कायद्याचें उल्लंघन केलें म्हण येता तेन्ना कायद्याचो भंग म्हणल्यार बरें दिसता कळ्ळें न्ही. सोंपें तें कळ्ळें न्ही. आतां हें मराठी वाक्य पळया काळजी करू नये कळ्ळें न्ही. काळजी घ्यावी हे विसरूं नाका आयचें तशें खत सांगलां तशें हें बरें काळजी करू नये काळजी घ्यावी म्हणजे कितें हुस्को करचो न्हय जतनाय घेवची. हुस्को करचो न्हय जतनाय घेवची. म्हणटकच हें इम्पॉर्टंट आसा घेता आसतना आमी जतनाय घेवची. आमी काळजी ह्या उतर कोंकणीन घेवपाची गरज ना तितलेशें आमी रायट वेरी फॉर्मल. तर काळजी करू नये काळजी घ्यावी विसरूं नाका. आतां काळजी घ्यावी हाका म्हणटाले जतनाय घेवची म्हूण सरान सांगलां म्हणटाले. आनी त्या काळजी हाका आनी एक छटा आसा सया आसा टिंज आसा. झाडाची बरी काळजी घे रे म्हणजे कितें ह्या झाडाची किंवा रोंप्याचो बरो सांबाळ कर म्हणून. ताका 2 आसा कळ्ळें न्ही. अशें म्हणजे वेगवेगळी छटा ह्यो आसता ह्यो तुका इतल्यो कळच्यो पडटा. सो यू हॅव टू लव द वर्ड्स कळ्ळें न्ही. यू हॅव टू लव देम. ते उतरां कडेन शब्दा कडेन ट्रान्सलेटरान लेखकान प्रेम करचें मना पसून पॅशनेटली ऑन फायर कळ्ळें न्ही. Unless you have a zeal and a burning desire, you can't deliver
आमच्या आजीकडे जाऊन आसचो पडटा, तातूंत ते ताका शब्दाक मांडयेर घे, तांकां खेळे, मागीर शब्दूच बरयतना तुजे कांसोला कडेन घेवन तंबोरो पळय वाजता तशें सांगता, म्हाका घे रे, म्हाका घे रे, म्हाका घे, म्हाका घे. सो इट्स जस्ट हॅपन्स, इट्स जस्ट ऑटोमॅटीक सारकें. मागीर तुका ते स्ट्रगल त्रास बी आसना. सो हो विशय जो ऑफ माय लॉंग वॉयेज इन जर्नी. अँड थोडे हांव लास्ट घालता आनी एक 10 मिनटांनी आय ट्राय टू वायंड अप दॅट. तर गुगल ट्रान्सलेटर आसा, तुवें म्हणटलें कितें गुगल ट्रान्सलेटर आसा, आनी तातूंत गुगल ट्रान्सलेटर पळय आसा, तातूंत मराठी बी आसा. मजकूर घालो टाक करून बटनाचेर येता, कोंकणी घाला इंग्लीश येता, अरेबीक येता, कळ्ळें, जाय तो येता. तर आमचे कडेन कोंकणीन तसो ते घाल्यार मेळना, कळ्ळें न्ही, अजून ते जावनाच, ताचे यत्न चल्ल्या. तरीपूय शब्दकोश म्हणून कोंकणी भाशा मंडळान एक हें केल्लो आसा, ताजेर काम तांचे तुमकां ऑनलायन मेळटा, थंय आधार मेळटा, प्रिंटेड शब्दकोशी आसा, ते तुमच्यांनी घेवं येता तुर्ताक सद्या तरी, आनी मागीर आमच्यांनी जाता तशें ताजेर काम करूं येता. बट स्टील लेट मी टेल यू, ते ट्रान्सलेशन आसता, बातमी घाली काय ना, ते तुका असो आधाराक उपयोग पडटा, टायम कमी आसा म्हणून. ताजेर जर रिलाय जाय जाल्यार सगळें भयानक जावपाचें, कितें म्हणून ना, कळ्ळें न्ही. एक दीस एकट्यान पळय केल्ले कर्म, एक दीस हांवें ताका पळयलें माणसुकी, ताणें कितें चिनी मिलोवन की समस्या, कळ्ळें आं, चिनी मिलोवन की समस्या, काय कितें चिनी मिलोवन की कामगारून की समस्या. आनी ते चिनी म्हणजे तसले चिनांतल्यान कामगार हाडले म्हणून. अरे म्हणलें कितें केलें तुवें? चिनी म्हणजे साखर म्हणलें, साखरेच्या कारखान्यांतल्या कामगारांची समस्या. आनी कितें गोंधळूच घालो, ताणें ट्रान्सलेट केलें. म्हणजे सगळो असो आतां हांसपाचो विशय न्ही हो, एक एकदां टेन्शनाचो कसो विशय हो. रॉंग जर गेले ट्रान्सलेशन थंय म्हणटकच इतली केअर घेवची पडटा, वेगवेगळे शब्दाक तो भलतोच दुसरो अर्थ येता दुसरे भाशेन, कळ्ळें न्ही. खूब खूब सगळें व्याकरण पळोवचें पडटा, बरयल्लो आसल्यार शुद्ध लेखन पळोवचें पडटा, कळ्ळें न्ही. तातूंत ते अबावट द कोर्ट पळय, कोर्टाची म्हजे कडेन केन्नाय कोर्ट जी आसता, तातूंत डीड म्हजे फॅमिलींत खूब वकील आसा, एडवोकेट, म्हजो भावूय व्हडलो सिनियर लॉयर. केन्नाय म्हाका तो विचारता, जावं ते डीड ऑफ वील म्हूण आसता, मरणपत्र किंवा मृत्यूपत्र बी, तो इतली जतनाय घेवची पडटा. कोणें? अणकारप्यान. ताणें जर मिस्टेक जर केली जाल्यार जे आवय बापायन पळय कुडके दवरलेले वांटून, ते कितें जातलें तुमी कल्पना करा. कोणें? अणकारप्यान. इंग्लीश आसता तेजें ट्रान्सलेशन, जाल्यार भितर मागीर कलह आनी झगडी. कोणाक लागून? जें म्हणल्यार अणकारप्या लागून. म्हणटा म्हाकाच तें करतले, कितें असो लोड येता, आनी ते इतलें कॉन्फिडेन्शियल आसता. दुसरी गजाल, हे जर पयलींच जर तुवें गांवार जर घाले जाल्यार आवय बापूय आसतनाच मागीर तो प्रॉब्लेम न्ही, मागीर तो सील करतात. अशें खूब कॉन्फिडेन्शियल कामां आसतात. देन यु नो बँकेची आसता, देन तांचे कांय हे आसतात, वेगवेगळी कॉन्फिडेन्शियल आसता न्ही पयलीं. ते कोणाकूय कोंकणीक परत दिवची पडटा. कोणा चार्जशीट जर घाला कर्मचाऱ्याचेर घाळपणाच्या खातीर, जाल्यार ताका तो कोंकणीन परत दिवची पडटा. कोर्टाची आसता, थंय चूक जाली जाल्यार तो दोशी सुटूं येता. म्हणजे इतलें हें कोण अनुवादकाची जबाबदारी. मन की बात आसा प्रधानमंत्र्यांचे ट्रान्सलेशन्स, व्हेरी चॅलेंजींग. थंय उतरावळ जाय पडटा. राष्ट्रपतींचें उलोवप आसता, जें आमी केलां, खूब खूब केल्या. विज्ञान आनी इंजिनियरींग रिलीजीस म्हजे आय मीन विज्ञान म्हाका अभ्यास आशिल्ल्या कारणान गणीत प्रॉब्लेम ना. इंजिनियरींग ते हांव फास्ट करता, नॉट इजी. बट आनी थोडक्यात आतां एक हांव 5-6 मिनटां भितर सोंपयता. क्लासीक एग्जाम्पल्स तुमकां दिता हांव ट्रान्सलेशनाची. एग्जाम्पलाची म्हणजे कितले उलय त्या विशयाचेर. म्हणजे मुखार हांव बसलां आनी म्हज्या रुमांत हांगा घरा कडेन वयर सगळे ट्रान्सलेशन्स बेस्ट, खूब खूब व्हडली ट्रान्सलेशन्स आसा. फुडें वच. सेज तुका आनी कबीर हांचे तुमकां हें दाखयता. हे पळय, हें दिलीप चित्रे हे महान कवी, मराठी कवी इज नमो. हें पुस्तक तुमी पळयता, पेंग्विनान छापलां. संत तुकारामाची गाथा हांगा म्हजे मुखार आसा, कितले हजारांनी तांची आसा. आपुलिया बळे नाही मी बोलत, सखा कृपावंत वाचा त्याची. आता हे संत तुकाराम तुमी ताणें इंग्लीश करतलो, फायदो कितें जालो सांग पळया. तो जगभर गेलो. अप्रतीम अशी ताका प्रस्तावना आसा. कोणाकूय जर इंग्लिशीन वारकरी संप्रदाय, संत तुकाराम म्हणजे कितें, महाराष्ट्रांतलें संत साहित्य म्हळ्यार कितें हें समजुपाक जाल्यार विकिपिडिया बी कांय नाका. अप्रतीम अशें, सुंदर अशें सामकें, कितें म्हणटा, इनक्रेडिबली ब्युटिफूल एंड रिचिंग, इन्फॉर्मेटीव अशी प्रिफेस आसा. आनी हें जें हांगा पुस्तक तुमी पळयता तें म्हाका दिसता हांवें कितले खेपो शेकड्यांनी खेपो वाचलं म्हणून देव जाणा. एक तर म्हाका तें आवडला ताजो फ्लो, आनी ताजेर हांवें सही घेतल्या दिलीप चित्रेची. ताजेर तारीख आसा पणजे कला अकादमी, आनी तें आतां आवट ऑफ स्टॉकूय आसा. तेन्ना तोच म्हाका आनी बायल विचारूंक लागली, खंयच्यान तुवें कुठून हाडली तुमी, काय म्हणे कुठून हाडली नाही म्हणलें, मी मुंबयला घेतली होती. म्हणजे ते मागीर इतलें सुंदर आसा हें सेज तुका.
की तुमकां एक गजाल सांगता, ट्रान्सलेट इंग्लीश केलें काय ना मित्रांनो, की मुकेशान केलें म्हणजे कितें, ट्रान्सलेट करतकच एडिटींग म्हूण आसता एक, आनी ह्या हातूंत प्रस्तावनेत ताणें पळय नांवां बरयल्या वळेरी अरावंड 25 सो मेनी पीपल, कळ्ळें न्ही. तातूंतल्यान तुम्ही कल्पना करा की कितलें ते चॉपिंग करता, एडिटींग करता, परफेक्शनाक व्हरपा खातीर एडिटींग कितलें गरजेचें आसा. हेच करतना म्हाका याद जाता, जी म्हजी फ्रंट लायनाचेर आत्तां म्हणिल्ली कथा पळय आयिल्ली, ती बिनी कृष्णन म्हणून एक आसा, शी इज अ एडिटर ऑफ ट्रान्सलेशन्स. पळय, एडिटर ऑफ ट्रान्सलेशन्स फॉर इंडियन रिजनल लँग्वेजीस. ती ऑक्सफोर्डान आसता, चेन्नय. ती आयिल्ली एकदां आमी सेमिनारा खातीर. तर तिका दिसलें, हांगा येतकच ती म्हणपाली म्हाका, तुजे केंस धवे आसता दिशिल्ले म्हणपाली म्हाका. हांवें म्हणलें हांव धवे ना आनी म्हणलें काळे ना. म्हणटकच तूं जाणटो कसो, तिका दिसलें आयकलेलें म्हणटकच. ती हांवें कथा म्हगेली ती छापल्या ती फ्रंट लायनाचेर. व्हडली एडिटर ऑफ ऑफ ट्रान्सलेशन्स. तर ती तिणें म्हाका दाखयलें की, दाखयलें आपले ते 5वें तीत लायलां, तांबडे लायलां, काळे लायलां, कितली बदलता ती. म्हणजे बरो एडिटर जाय इंग्लिशीन करतकच, ताका इंग्लीश फ्लो दिवपा खातीर. आय कॅन बी मोस्ट एज यू से ऑथेंटीक तो कोंकणी, थंय आनी कांय प्रश्नूच ना. पूण कोंकणी ताका एडिटर जाय, बरें बरें ट्रान्सलेशन जातलें जाल्यार. तुमकां सांगता फुडें एडिटराची गरज आसता. आतां तुमी पळयता पळय कबीर, कळ्ळें न्ही, कबीर. ओके, 23 पेज काडले कितें. कबीराचें आतां हें पळयलें न्ही, कबीर हांव एकदां दिल्लीक गेल्लो, कबीर म्हाका आवडटा. कबीर 23 काड. कबीराचे दोहे पळय आसा ते 8-8 वळींचे, 2-2 वळींचे, 4-4 वळींचे. तातूंत इतलो अर्थ आसा, ताका आमी चिरंतन साहित्य म्हणटा पळय, इटर्नल, शाश्वत, कळ्ळें न्ही, कायमचें साहित्य अशें तें आसा. आनी इतलें चॅलेंजींग तें, जबरदस्त. कोणें कवी लेखकान ते सगळ्यांनी, आत्तां तुकाराम सांगलो पळय, हेचे कवी पळय कठीण तुमकां सांगलें तें, आनी कशें केल्या पळय दिलीप चित्रीन कितलें केल्या पळय तुमी काम. हे कबीराचें इंग्लिशीन बी करप म्हणजे तुमी पळया कल्चरल केदें कठीण तें. तशें कबीराचें पळय हें आसा तें. दिल्लीक एकदां हांव गेलो, थंय सदर स्ट्रीट काय खंय तरी, थंय हिंदी पुस्तकां खूब घेतलीं हांव आनी म्हजो भाव गेल्ले. लेनीन गेले जाल्यार एक लायनूच पळय आसता जातेक बी, खळखळ्याची किंवा खाज्याची. तशी कबीराच्याच पुस्तकाची एक लायन, कबीर एन्सायक्लोपिडिया, कबीर इंटरप्रिटेशन्स, कबीर कॉमेंट्री, कबीर इंटू इंग्लीश, कबीर इंटू हिंदी, कबीराचे दोहे, कबीर इंटू मराठी. हांवें खूब बुकां घेतलीं. तातूंत हें तुमी दिसता तें एक बूक खूब वर्सां पयलीं घेतिल्लें, कपलेट्स फ्रॉम कबीर, कबीराचे दोहे. आनी जी.एन. दास म्हणटा तो रिटायर्ड IAS ऑफिसर, तोय म्हजे भशेन कबीराची आवड म्हणटकच तो ताणें तें केल्लें. आनी ताका तेन्नाचे चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा हांची सुंदर प्रस्तावना आसा. तातूंतलें एक वाक्य म्हाका खूब आवडलें, तुमकां जस्ट सांगता, तुमकां आवडू तें म्हणटा. तो कितें म्हणटा जाणा, स्वामी सेवक एक मत, मन ही में मिल जाय, चतुराई रिझे नहीं, रिझे मन की भाय. हाजो अर्थ कितें, ट्रान्सलेट बरें केलें ताणें, पोएटीक पूण अर्थ पळय. द लॉर्ड डज नॉट नोटीस एनीवन्स क्लेवरनेस बट स्मार्टनेस, बट इज मूव्ड बाय द फिलिंग ऑफ लव इन हिज हार्ट फॉर हिम. तुगेली हुशारी, चड विद्वत्ता ही ते मास्टराक स्वामीक नाका म्हणटा कबीर. तुजें प्रेम जें आसा हृदयांतलें, दॅट इज एवरीथींग, दॅट इज अल्टिमेट. कळ्ळें न्ही. तर अशें हे जालें. आनी त्या खुशवंत सिंगाची म्हाका याद, ह्यो पळय तुमी पळयता, रोमा रॉला म्हणटा न्ही, रामकृष्ण आनी विवेकानंदाचेर फ्रेंचीन पुस्तकां बरयल्लीं. कितले हुशार पळय विद्वान, फ्रांसाक बसून बरयलेलीं. हें ताजें इंग्लीश ट्रान्सलेशन. हें हांवें खूब खूब खेपे वाचलां, आनी विवेकानंदाचें. अशीं कितलींशीं ट्रान्सलेशनां म्हजे कडेन मुखार हांवें दवरल्यां, जी वाचीत आसता मदीं मदीं. आय डोंट, म्हणजे तुका जेन्ना क्रिएटीव ओरिजिनल ट्रान्स पळयना तेन्ना आय जस्ट थिंक हांव तातूंत वता आनी बुडटा ह्या हातूंत, कळ्ळें न्ही, ह्या विश्वाक. परत टू होन युअर स्कील, टू शार्पन, तुगेली विकसीत करून धार काडून रावपा खातीर हांव तें हें करतां, कळ्ळें न्ही. तर ते अंत ना ह्या विशयाक. आनी केन्नाय परते जर आमकां जमलें जाल्यार आमी पर्टिक्युलर विशय घेवन हाजेर उलोवंक येता. हय, हो एक निमाणसो विशय हांव घेता, दॅट्स फॉर अलेशा अँड स्नेहा. द लास्ट पार्ट आय थिंक, एंड देन आय कॅन टेक युअर क्वेश्चन्स इफ पॉसिबल, वॉट एवर आय कॅन आन्सर. कोंकणी विश्वकोश हे गोवा विद्यापीठ सुरू जातकच कोंकणी विश्वकोश आयलो, आनी थंय हांव सांगपाक म्हणल्यार याद आसा म्हाका, 1988 आय जॉयन्ड. टील 1993 आय वर्कड एज रिसर्च असिस्टंट इन कोंकणी विश्वकोश एन्सायक्लोपिडिया. नवेंच जन्म घेतिल्ले विद्यापीठ, आनी ते 4 खंडी विश्वकोश आयला. देन आय जॉयन्ड ऑल इंडिया रेडिओ. हांगा हांवें म्हजें मुळावण इतलें, तेन्ना थंय तर परिस्थिती बिकट. विश्वकोश म्हणजे कितेंच नाशिल्लें, म्हणजे कोश कोंकणी म्हणटा ते आनी उलोवंकूच नाका तुमी. शुद्धलेखनाचे नेम आनी हें तें सगळें आमचें विकसीत जाताली चळवळ. तर पडिकूय आमी तो बरें थंय डॉक्टर बनोहरराय सरदेसाय, डॉक्टर तानाजी हणकार हे थंय आशिल्ले, आनी म्हजो इश्ट शैलेंद्र मेहता आशिल्लो.
the research assistant. I was more looking after science and basically more in science. तर ते एडिटींग, ते ट्रान्सलेशन, ते नोंदी कश्यो बरोवप ते आनी थंय इतलो एक्सपोजर बरो मेळ्ळो. बालचंद्र नेमाडेन थंय व्हडले मराठी लेखक ज्ञानपीठकार ते इंग्लीश विभागाचे थंय हे आशिल्ले कितें म्हणटा मुखेली, व्हेरी सिंपल व्हडले विद्वान खूब खूब मेळ्ळे. ते गिरीश कर्नाड हाजे हे करपाक आयिल्ले, विश्वकोशाचे आमी आपयले आनी तांचे बरोबर दीस सारलो. एकदां पयले ताका आयिल्ले शिवराम कारंत पयलो खंड, तांचे बरोबर शिकूंक मेळ्ळें. It's on and on and on and on. The process is on and on, continuous, continual, and but very, very enjoying, quite rejoicing. जाका पुनरानंद म्हणटात पळय, खूब खूब खोस आनी आनंद. हे अधिवेशन सांगलें पळय म्हाका उदळ, तेन्ना म्हाका स्फुरण कशें आयलें की मुकेश भाईन कितलो आनंद घेतलो आसतलो तो अधिवेशन आनी स्नेहा. मुकेश भाई सांगता आसतना पळय इतलो आनंद घेता की ताचो तुमी कल्पना करूंक शकना. कळ्ळें तुका. म्हणजे जो कोण हे करता कितें म्हणटा ते आनंदान बुडून वता तो इट्स बियॉन्ड वर्ड्स. तुमकां सगळ्यांक खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा हांव आयकलें म्हणून. देव बरें करूं मुकेश बाब. तुमचे व्याख्यान हांव म्हणन 1 वरान सोंपपा सारकें ना. तुमी जे विशय जे हाताळ्यात आयज ते आमकां खूब तातूंतल्यान मोलादीक तुमचे विचार आमचे मेरेन पावल्यात. आमी घडये तुमची जर मान्यताय आसली जाल्यार फुडाराकय अशे तरेचे आनी व्याख्यान आयोजीत करपाचेर आमी तुमची मान्यताय आसल्यार विचार करूं येता. आज आमकां कांय प्रश्न आयल्यात. तुमची मान्यताय आसल्यार हांव पयलो प्रश्न तुमच्या मुखार मांडटा. पयलो प्रश्न आसा, अणकार प्लेजरिझम म्हळ्यार साहित्य चोरीचो जो एक प्रकार जाता काय कितें आनी ताचेर उपाय कितें आसा, असो प्रश्न डॉक्टर प्रवीण सावंत हांणी केला. आयकूंक येता? आयकूंक येता? आयकूंक येता. अणकार प्लेजरिझम म्हणजे वाङ्मय चौर्य म्हणटा पळय आमी चोरपाचो दुसऱ्याचें साहित्य, तो प्रश्न थंय म्हाका एब्सोल्युटली येना आमच्या हातूंत कक्षेंत. कित्याक जाणा, तुवें जर सांगल्यानान जर कोंकणीन केलें, म्हजें बरप जर कोणें मराठीन केलें किंवा पॅराग्राफ मिक्स केलो खंयच्या लेखांत कोणें कोंकणींतलो, ऑफकोर्स वाङ्मय चौर्यूच तें सांगनासतना. दॅट इज आय हॅव टू प्रूव देन की बाबा हो म्हगेलो असो असो आयिल्लो म्हणजे हातूंतल्यान तो घेतला म्हणून. कळ्ळें. किंवा नाटकाची बेस घेतली सांगडो एक एकदां ते जावं येता. पूण अदरवायज न्ही, अणकार इज नॉट बिकॉज यू आर रायट. तूं बरयता थंय न्ही, ट्रान्सलेटेड बाय मुकेश थळी, वयर शिला कळमकर, दॅट्स ऑल. आय हॅव टेकन अ परमिशन. कळ्ळें. दोगांचो हांगा येता, दोगांचो परमिशन आसता. हांवें ट्रान्सलेट केला म्हणटकच ते तिसऱ्यान ते छापूंक मुकेशान केलो न्ही, ते ट्रान्सलेट केला. म्हाका विचारनासतना ते जमचें. तशेंच बरोवप्याचें परमिशन घेतल्यार देर इज नो इश्यू. येस, नेक्स्ट. तुम्ही आमकां कथा कविता हांचे अणकार कशें करप त्या बद्दल सांगलें आनी त्याच प्रमाण प्रिंट मिडिया विशीं तुमी सांगलें. हांगा विद्याधर रावत हांचो प्रश्न आसा, कथा कविता अणकार करप आनी खंयचेय जेन्ना ऑफिशियल डॉक्युमेंट येता ताचो अनुवाद करप, हातूंत कितें फरक आसा? हांवें स्नेहा ऑलरेडी सांगला विद्याधर बाबाक आत्तां उलयला वदळ की फरक म्हणजे कितें की पयलीं म्हणजे साहित्य ट्रान्सलेट करतलो जाल्यार थंय तूं एक्चुअली वेन यू कॅन अंडरस्टँड तो कितें सांगूंक सोदता तें. कारण तातूंत अंडरकरंट आसता, सिंबॉलिझम आसता, तातूंत वेगवेगळ्या अलंकारांचो वापर जाल्लो आसता, खूब खूब गजाली आसता. हांगा ना. साहित्य ट्रान्सलेट करपा खातीर हो खेळ आसता. जशें क्लासिकल गाता संगीत गायिका वा गायक, ताका नाट्यगीत भावगीत खेळ कसो आसता अक्षरशः. दॅट इज क्लासिकल. कळ्ळें न्ही वॉट आय से. क्लासिकल लिटरेचराचें ट्रान्सलेशन करप हें कितें आसता. हांव म्हणना कमी म्हणना कितेंच, हांवूय तेंच करता. हांव डेली म्हणजे वेवसायूच तो. पूण तें तुका डिक्शनरी जाय थंय, तुका शब्दांची तुजे कडेन हांवें सांगलें पळय शब्दांची अपुरबाय जाय, शब्दांचें प्रेम जाय. बेठेच तें बसून तें सुकें कशें न्ही. दॅट ओलसाण जाय, वेटनेस जाय. लव द वर्ड्स, लव युअर वर्क. कळ्ळें न्ही. बरें प्रेमान म्हणजे हेंच म्हजो आनंद आनी प्रेम जर आसत जाल्यार मागीर तें रटाळ दिसचें ना खंयचें. इवन टॅक्निकल ट्रान्सलेशन. कळ्ळें न्ही. बरें करूं येता तें आपले भाशेन बरी वाक्य बी हाडून करूं येता. कळ्ळें न्ही. येस, नेक्स्ट. फुडलो प्रश्न आसा वैष्णवी रायकार हांचो. बाल साहित्य कोंकणीन अणकार करतना कितें खंयच्यो गजाली लक्षांत दवरपाक जाय काय म्हूण ती विचारतात. That's quite an excellent question from Vaishnavi. By Vaishnavi, तुका एक गजाल सांगता हांव. पयली गजाल कळपाक जाय साहित्याचेर विचारलो म्हणून. मारुती म्हणून गुरुनाथ बाब केळेकर खूब पयलीं एक हें काडटाले भुरग्यांचें मॅगझीन, ताचेर हांवें बरयलां. त्या उपरांत भुरगीं आनी राजहंस म्हणून आठ कितलीं वर्सां आयल्यां ताचेरूय हांवें खूब बरयलां.
तेन्ना हांवें खूब चिंतन केलां हो विशयाचेर. बरें दिसलें. हो वेगळोच एक तुगेलो वेबिनाराचो विशय. तर भुरग्यां खातीर जेन्ना आमी अणकार करता तेन्ना खंयचे टार्गेट ग्रुपाक आसा 5वी 6वी पिराय ताजी उतरावळ म्हण आसता टर्मिनॉलॉजी कळ्ळें न्ही. आतां मुकेश सर उलयता म्हणजे हांव धरतना धरलां की सगळे जाण म्हणजे म्हजे बरोवपाचे आर्गेनशे. पूण ते जर हांव जर 11वी 12वेक जेन्ना वता तेन्ना हांगा सुभाष जाण बसला ताका परत परत विचारता तूं म्हणटा कितें विचारता रे काय म्हणून लॅक्चर करपाक. ताजी तूं शिकयता डेली 12वेच्या भुरग्यांक ताजें म्हाका हें सांग म्हणून कितें लेवल सांग. हे हांव उलयतलो पॉयंट म्हाका सांग. ताका कठीण वचूंक जायना. ताका दगदग जावंक फावना. ताका आनंद जाय म्हणून. भुरग्यांक फक्त आनंद जाय आसता. ते आनंदकूच आसता एक्चुअली. ताका कोणा भुरग्यांक जाल्यार जाणटी पिट्टात. आमी तांचे कडल्यान आनंद घेवं जाय म्हणजे हें घे रे शाणुल्या तें घे रे आनी कितें करून ती आनंदकूच आसता. ताका आनंद दिवं जाय. कठीण कठीण शब्द घालून न्ही ताका शिकोवपाक आतां हळूच एक शब्द तातूंत घालूं येता. आनी ताजी कालेज पळोवन ती सायकॉलॉजी आसता. तो व्हडलो विशय तो भुरग्याचो कळ्ळें न्ही. ताजी सायकॉलॉजी तागेली भावाड कितें सगळें हे सगळें सेट पॅटर्न आसा. विज्ञान सायकॉलॉजी सायकियाट्री आनी काडिल्ले त्या प्रमाणे तांगेलें तें साहित्य तांकां दिवं जाय. ल्हान ल्हान वाक्य जाय कळ्ळें न्ही. ल्हान ल्हान वाक्य जोडाक्षर आतां म्हणटा जोडा उल्लंघन म्हणचे परसूय मातशें भर दिसता पळय कळ्ळें न्ही. तशें जोडाक्षरां आनी कितें तें कार्य बी असलें म्हणजे परस असलें ते भुरग्यांक त्रास जाता मागीर कळ्ळें न्ही. ही ल्हान वाक्यां ल्हान ल्हान वाक्यां 2-2 3-3 शब्दांची वाक्य सगळ्याकूच बरी. लांब घाली काय त्रास. सो दीस इज द ओनली थिंग वी हॅव टू टेक केअर. ताचे खंय वायट संस्कार भुरग्यांचेर जावंक फावना. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट परत सांगता हांव भुरगीं म्हणजे सामकें सगळ्यांत कठीण साहित्य म्हणजे भुरग्यां खातीर बरोवप. म्हाका विचारशात खंयचें कठीण तुका लागता भुरग्यां खातीर. एक शब्द जर थंय गेलो हांवें जर बरयल्लें थंय बरयता तूं हांगा कल्पना कर. मातशी मस्ती केल्ली हांवें मातशी मस्ती केल्ली बरयली तो तितलेंच लक्षांत येता भुरगो. बाकीचें कितें मुखेश सरान केलें आयुश्यभर तो घेवचो ना कळ्ळें तुका. हें ताका तें वायटाक वचूं येता तें कळ्ळें न्ही भुरग्याक. एवरी वेर यू हॅव टू टेक केअर. खंयचें पुस्तक दिता हाका बरें जर घालें विज्ञान तो विज्ञानाक विटतलो भुरगो. ताका लागून गणिताक विटतलो. ताका बरें करून सांगप तें कळ्ळें न्ही. ताका तें एन्जॉयींग जावं जाय हांवें म्हणलें तें. यस नेक्स्ट. देव बरें करूं मुकेश बाब. आनी हांगा 2 जोड प्रश्न आसा. एक म्हळ्यार दत्ता परब हांचो प्रश्न आसा इतिहासाच्या पुस्तकाचेर अणकार करतना कितें जतनाय घेवपाक जाय. आनी विन्सी क्वाद्रोज हांचो प्रश्न आसा धार्मीक साहित्य अणकारतना कितें काळजी घेवपाक जाय. इतिहासीक अणकार आनी धार्मीक अणकार हे 2 ओके अणकार ओके करतना. ओके ओके स्नेहा. इसीक जेन्ना तूं अणकार करता तेन्ना फक्त तुका तें संकल्पना म्हणजे कितें तें खबर आसता. फॉर एग्जाम्पल डायनेस्टी म्हणजे तो राजवंश कितें वॉट एवर इट इज कळ्ळें न्ही. एम्पायर जें कितें आसा कळ्ळें न्ही. तें तुका हें कळपाक जाय कळ्ळें तुका. उतरावळ कळपाक जाय. ना तूं उतरावळूच कळून न्ही संकल्पना समजून तुका कळपाक जाय इतिहास करतना. फोर्टिफिकेशन फोर्ट वेवस्थीत ट्रान्सलेट करूं जाय न्ही. पयलीं किल्ल्यार खंय वयर सेंट्री म्हणून आसतालो कोण तरी एकटो उंच किल्ल्याचेर आसतालो. ताका फुडल्यान दिसतालें गांवांत अशिमेर. बाकीच्यांक कांय दिसनाशिल्लें. वयर आसतालो तो उंच एकटोच वयर. फुडल्यान कोण येतालो पळय ताका तो कळटालो कोण येताले घोडे बिडे घेवन हल्लो करपाक. तो कळीत करी. म्हणटा तुका ह्यो अभ्यास बाकीचोय जाय पडटलो. हांवें वदळ सांगलो पळय तितलेंच पुस्तक केलें ट्रान्सलेट न्ही. इतिहास म्हणलो काय ताका तुवें हातूंत पेंवचें पडटलें. कित्याक त्या सागरांत त्या दर्यांत तातूंत पेंवपाक जाय. तितलोच भाग म्हाका इंडियन हिस्ट्री म्हणून न्ही. म्हणटकच ती उतरावळ तुका समजून घेवन संकल्पना देन यू कॅन प्ले विथ इट. मागीर तुका आसा तें तूं तेंच तुजे बरोबर खेळटा कळ्ळें तुका. खेळपाचो विशय तो आनंदाचो विशय. पयलीं कळपाक जाय कळ्ळें न्ही. इज व्हेरी इजी. आतां विंची बाबा न्हिदतालो पळय अगेन सेम थिंग. धार्मीक म्हणून पळय आहा हांवें जर आतां कितें केलें जाल्यार विंची बाबाकूय विचारचें पडटलें वॉट बाप्तिजम काय म्हणून. एक्झॅक्टली वॉट इज बाप्तिजम कळ्ळें कितें म्हणून हाका कळ्ळें न्ही. कितें कितें वेगवेगळे आसता पळय ताजे आसतात पळय गजाली कळ्ळें न्ही. ज्यो धार्मीक हातूंत इतल्यो आसा की इवन विंसी बाबाक सुद्दां म्हणटलो आपल्याक बाबा पळयता म्हणटलो तो हें करून कितें की चॅक करता आय लास्ट समबडी सम एक्सपर्ट म्हणून. ती टर्मिनॉलॉजी येदी व्हडली आसता धार्मीकाची बी सगळ्याची. आनी ती तुजें टार्गेट भाशेन व्हरता ताकाय ती कळूं जाय न्ही. वदळ म्हणल्यार तशी इट शूड बी ब्युटिफूल एज वेल एज जाता विथ मोर एंड मोर क्लॅरिटी क्रिस्टल क्लॅरिटी. परत परत सांगता क्लॅरिटी. खंयच ताका वियर्ड एब्सर्ड संदिग्ध हेच नाका कळ्ळें न्ही. कारण ते तकलेक ताजे ताप ऑलरेडी ताप आहा लोकांच्या कळ्ळें न्ही. आनी ताका ताप नाका पोल्युशन ते कसलें ते संदिग्ध नाका ते वैग नाका कळ्ळें न्ही. एब्सर्ड नाका कितेंच नाका ताका म्हणजे धुसर नाका. ते अशें येवं जाय सारकें. जे आमच्या फर्मागुडयेर हांगा बरे बरे झरे कशे येता
पायनणे मेळगल्ले भशेन रावता हांव आमकां दिसता थोडे वन कितें काय म्हणून म्हाका ती कविता कशी दिसता खळक 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 लयदार आनी रिदमीक तशें तें ट्रान्सलेशन जावं जाय आनी ताका कळूं जाय सोंपेपणान अशें आमकां दिसता. नेक्स्ट. तुम्ही मुकेश बाब, तुम्ही आता इतिहासा संदर्भात उलयले, बाल साहित्या संदर्भात उलयले आणि धार्मिक साहित्याबद्दल अणकार करतना जिलूबाब गांवकार हांचो प्रश्न आसा ताकाच जोडून असो, लोक साहित्याचो अणकार करतना कितें जतनाय घेवपाक जाय? अगेन मोरलेस सेम थिंग एनालॉगस टू दॅट सेम थिंग जिलूबाबाक सांगता हांव कित्याक आनी हांव जाणा कित्याक आतां एक बेटे जिलूबाबाक सांगता हांवें केल्या ट्रान्सलेट बी धालो केल्या फुगड्यो केल्या सोंपें काम न्ही तें कळ्ळें न्ही आनी ते कितें तें इतलें आतां तुका म्हणजे एक एकदां अशें जाता की म्हाका ख्यास्त तरी पूण हें नाका रे बाबा म्हणून कळ्ळें न्ही कारण ताका एक हेल आसता सगळें ट्रान्सलेट जायना रोज सांगलें पळय तुका दुख कळ्ळें न्ही धालो गे बाये धालांनी खेळुया गे बाये हें म्हणलें की हाजो एक रिदम म्हणून आयलो न्ही पयली गजाल कळ्ळें न्ही तोय तुका येना मागीर तुका धालो म्हणटकच ताका तो पयलींच्याक तो इंग्लीश बी आला तो म्हणजे बरेंच कठीण वता समजुपाक ते कल्चरल म्हणटा न्ही पळय कल्चरल न्यूअन्स म्हणटा पळय ताका समजप सोंपें न्ही जशें धालो आमचो जालो आनी जे जागर आहा ते कळ्ळें न्ही किंवा जे वेस्टाचे कळ्ळें तुका वेस्टाचे जे आसता पळय तांगेले आमकां समजूंक कठीण वता म्हाका जाता हांव इंग्लीश पुस्तकां वाचतना खूब ते समजूंक त्रास वता कळ्ळें न्ही इज वन सेम आतां सांगलें त्याच प्रमाणे ती संकल्पना आपणे उतरावळ मांडून क्लियर करची पडटली थंय एंड देन यू कॅन गो अहेड विथ दॅट पर्टिक्युलर थिंग. येस नेक्स्ट. फुडलो प्रश्न आसा समीक्षा पै धुंगट हांचो, एखादी साहित्य कृती जर आमी अणकारीत करता तेन्ना त्या मूळ लेखकाची अणकारप्या कडल्यान कसल्यो अपेक्षा आसूं येता? मूळ लेखका कडल्यान इतलेंच आसता की तुवें ताका दाखोवचें पडटा आनी तो ताका जर सॅटिस्फाय जालो तितलेंच तुवें तें करचें पडटा. ताणें सांगलें हें बदल हें म्हाका आवडुना तुका छापूंक मेळना कारण निमाणो पयलो हक्क कोणाचो वता पयलो हक्क ताजो लेखकाचो अशें घडलां. हांवें आतां सांगलें तुमकां हांवें शिलाताईक कथा करून दिल्यो आनीकूय कोणें दिल्यो ती कितें म्हूण कोण जाणा ती तूंच करून दी म्हणपाली आनी करून दिल्ली कोणें ती दुसऱ्या कडल्यान करून घेतिल्ली जाल्यार म्हजें श्रम कमी जावपाचें न्ही तिका कितें कळना आवडल्यो नश्यो कित्याक आय डोंट नो पूण मूळ लेखकाक तुका ही शूड बी सॅटिस्फायड तो वाचता तें ताका जर ताजो फ्लो जर आडखळ्ळो जाल्यार कितें तरी गडबडशी जाली दिसली पळय न्ही वदू सगळें हांवें बऱ्यो देखी दिल्या पळय कळ्ळें न्ही की सारकें कितें तरी रोस रोस भितरलो आत्मो आसा भाव जो आसा दॅट हॅज टू बी ट्रान्सलेटेड. लेखकाक रोखडें कळटा तें क्रिएटीव रायटर जो आसा म्हजे फाल्यां हांव ट्रान्सलेटर जालो जाल्यार कोणें दुसऱ्यान केल्यार रोखडो सांगतलो ताका नाका म्हणून तें आवडुना जाल्यार कळ्ळें न्ही नाका रे बाबा म्हणटलो कळ्ळें न्ही कित्याक जाणा की तें जर सारकें जायना जाल्यार तुका मागीर उपयोग ना न्ही अनर्थ जाता खूबदां ताका लागून. येस नेक्स्ट. मुकेश सर, तुम्ही आताच सांगले आमकां जेन्ना आमी लोकसाहित्य वा इतिहासीक पुस्तकां अणकारीत करता तेन्ना आमकां जर एखादो शब्द मेळना म्हळ्यार नुआन्सीस आसा कल्चरल जाल्यार तो तसोच दवरप आनी ताचे एक्सप्लेनेशन घडये आमी दिवं शकता. सो ताकाच हय जोडून असो मीरा शिरोडकार हांचो प्रश्न आसा की अणकार करतना जर वाक्य पुराय करपाक एक शब्द मेळना जाल्यार तें वाक्य कशें पुराय करप ताका लागू जाता तसलो शब्द आमी घडोवं येता काय कितें? ना ना तशें हे पळय आतां भाशेन हो तुका संदर्भा प्रमाणे कंटेक्स्ट पर्टिक्युलर आयलें जाल्यार हांव सांगूंक शकता एक एकदां हांवें अगोदर सांगलां मातशें चिमटे भर जर घालें कितें तुका भितर जाल्यार कांय हरकत ना जशें आमी डेंटिस्टा कडेन वता बारीक कॅविटी म्हणटा तो कॅविटी आनी तो आनी परतो येवं नाका म्हणटा तो मातसो थंय टर करता आनी थंय भरता ती तशी कॅविटी भरूं येता एक शब्द बी घेवन इश्यू फॉर दॅट चड सांगलें तें वाक्य जावं आनी कितें कळ्ळें न्ही आतां ती म्हणे आडखळटा जाल्यार ऑफकोर्स कितें करतलो पूण तें दाखोवं जाय ओरिजिनल लेखक सॅटिस्फाय जालो नो इश्यू ताका सांगनासतना जर करप आरे बाबा हे बरोबर न्ही हें कळ्ळें न्ही कितें म्हणटकच बारीक जर उरलें जाल्यार तें करचें पडटा हांवें सांगलें ह्यो सगळ्यो घरामती एक एकदां खूब ते टू गेट इट टू द परफेक्शन एक एकदां जाता खूब आमकां दोनूय ट्रान्सलेशनान अनुभव आसा वेदर इट इज टॅक्निकल हाजें तर विचारूंकूच नाका सात्वीक म्हणजे तें सांगलें तें मोठो विशय सारको म्हणटकच तें मातशें केलें कांय हरकत ना बिट ट्रान्सक्रिएशन नॉट मोर बट वीथ द परमिशन ऑफ द ओरिजिनल रायटर. नेक्स्ट. तुम्ही ट्रान्सक्रिएशनाचो उल्लेख केलो हांगा उदय गुडे हांचो प्रश्न आसा अणकार आनी अनुसर्जन हातून फरक कितें आसा? अणकार म्हणटा तो ऑफकोर्स इन टोटो म्हळ्यार ओरिजिनल जें आसा तें आख्खें आसा तशें इन इट्स एन्टायरिटी कितेंच तुका भितर तातूंत गाळूंक मेळना घालूंक मेळना म्हणजे तुजेर पयले तकलेक ताण नाका रे बाबा तें नवीनूच कितें बरयल्लें बरें अशें म्हाका दिसता एक एकदां नाका अणकार कशें जाता तें कित्याक तें त्रासदायक जाय म्हणटकच ताका लागून कितें आशिल्लो तो प्रश्न तो
नेहा. अणकार अणकार आणि अनुसर्जन हातून फरक किती हा, असा? अनुसर्जन पळय आसा, रवींद्र बाबान अनुसर्जन केलें म्हाताचें. हांव तेन्ना 5-6वेक आसलो, 6वेक. तर हांव तांच्या रुमांत ते डायरेक्ट हांव वतालो एक्सेस म्हाका. म्हणटकच ते बरयताले संशोधन, इतले ग्रंथ महाभारताचे हांवें पळयल्या पळय. अरे बाबा बाबा, सबंद रूम भर ते ग्रंथ. आनी रवींद्र बाब थंय पेन घेवन वाचता, कित्याक मोठ्यान वाचतालो. कळ्ळें न्ही. दुर्योधन तापलो, दुर्योधन आणशेलो, दुर्योधन अशे कितलेशेच न्ही गो गोदू, घरकान्नीक विचारी. मागीर हांव ते बूक बरोवन आयकतां, दुर्योधन फुरफुल्लो म्हणून. आ म्हणलें कितें, म्हाकाय बरें दिसलें. दुर्योधन फुरफुल्लो, 2 शब्दांचेर रवींद्र बाबान थंय बरयलें. रवींद्र बाब पळयतालो की 2 शब्दांचें वाक्य तुमी पळयात. दुर्योधन फुरफुल्लो म्हणजे फोट तुजें म्हणटा पळय न्ही, कळ्ळें न्ही. म्हणजे अशें एक हें आसता पळय, एक कोंकणीन बी, तुका शिकयता सगळो सीदिंग ऑफ बॉयलिंग विथ रेज आनी एंगर म्हणटा पळय, दुर्योधन फुरफुल्लो, दोनूच. हे म्हाका इतलें वाक्य आवडलां की ते ताणें तें अनुसर्जन केलें, कळ्ळें न्ही. ते रिसर्च केलें. ताजो आप्रोस म्हणटा कोंकणीन सुंदर शब्द आसा. कोंकणीचे कांय शब्द पळय उदयबाब गुडे म्हणटकच की ते म्हणजे ताका तोड ना. सो म्हाका ते इतलें आवडटा. परत विचार करचो कसो आप्रोस हो कोंकणी शब्द. हांवें रवींद्र बाबान बरयल्लें, सुरवातीकूच सगळें केलें, वाचलें. आनी महाभारत आप्रोस म्हणून बरयलें. बरें दिसलें म्हाका पेनान. हांवें दिश्टी पडटा म्हाका ती अक्षरां. हे वयर घाल्लें आशिल्लें हे बी ताचेर. म्हणटकच दिस ट्रान्सक्रिएशन, अनुसर्जन इज जस्ट वॉट म्हणजे तातूंत मेकळीक आसा तुका बीट, कळ्ळें न्ही. मेकळीक आसा, कळ्ळें न्ही. तातूंत कॉमेंट्री कशी जावं करपाक. पूण तूं हें करिना. म्हणजे तूं ल्हान करता स्टोरी, हें बी करता अशें. पूण ते तशें न्ही तें. कारण तांगेले ग्रंथ जे आसले हिंदी बी पळयलेले हांवें, ते सोंसपाचे न्ही. म्हणजे ते उखलपाकूच जावचे ना ते चिरे कशे. सो दॅट इज असर्जन, कळ्ळें न्ही. येस, नेक्स्ट. मुकेश बाब, निमाणो प्रश्न. काश्मीरीबाई पावसकार विचारता, अणकारा संदर्भात ना हो, पण हो उतरावळी संदर्भात की लेखक देविदास कदम हांच्या साहित्यातली चडशी उतरां जी आसा ती आमकां शब्दकोशान मेळना. सो ताचे विशीं तुमचें मत तांकां जाणून घेवपाक जाय. Oh, actually, beyond the purview of my lecture, very frankly, because you have to stick to the subject of the lecture. कळ्ळें न्ही. हें बाय कितें म्हणटा आमी ताका, कितें म्हणटा ते आर्ग्यू ऑन मेरिट्स बी म्हणटा पळय, कळ्ळें न्ही. ते कितें जालें तितले पुरतेंच विदीन दॅट हें आसूं जाय, कळ्ळें तुका. म्हणटा हांव थोडक्यात सांगता काश्मीरी बाय की लेखक जो आसा तो लेखकान आपल्याली भाशा, हांव म्हजी आवय उलयता ती भाशा, ती शब्दकोशात ना. आनी ती कोणाक सुवाय जाणांक कळना आनी अन्वेशाक कळना. म्हाका लागून तें म्हजी आवय भास, म्हजी आवय उलयता ती भाशा. फॉर एक्झाम्पल, म्हजी आवय म्हणटा उकाशी वृत्ती मरे पाड पडिल्लो, इतले पयशे आहा, लाखांनी कोट्यांनी, हातूंत वता, सेकंड क्लासान रेल्वेन मुंबय वता. म्हणजे कितें, आसूं तुजे कडेन पयशे भोगपाची वानसा ना. ताका उकाशी म्हणटा. खावपाक ना ताका उपाशी. ती म्हणटा आनी तिची आवय म्हणटाली पळय, हो शब्द आसा जाल्यार हांव नको कोंकणी हाडूं. आय हॅव युज्ड इट म्हणजे बरपाक. सो कितें जालें, कितें काश्मीरी सेज ही इज अ क्रिएटीव रायटर. सो ही हॅज स्टक टू वॉट ही सेज. आनी कोंकणी आमची आहा पळय ती वेगवेगळ्या वाठारांनी उलयता. म्हाकाय त्रास जाले अशें. काणकोणची ट्रान्सलेट जेन्ना केलें, शशांक सिताराम एज काश्मीरी सेज, म्हाका अशें जालें म्हणजे काणकोणची भाशा म्हणजे अशे शब्द येता, मातशें ताका हें आसा, थंयचोच परतो माजाळेचो कारवार. पूण ती उतरां तशें सैलाची उतरां, महाबळेश्वर सैलबाब तांची म्हाका एक एकदां म्हणजे खूब तकली खाजोवची पडटा, कोणाक विचारचें पडटा एज काश्मीरी सेज. पण आमचे कडेन बृहद कोश ना, उदळ म्हणल्यार पळय तिसोरच ना. म्हजे कडेन हांगा दिश्टी पडटा मेजार दिल्लीच्यान हाडिल्लो हिंदीचो नाला बृहद कोश म्हणून, चड न्ही, 2 लाख उतरांचो आसा. ताजेर एक शब्द दिना फुडें 25 उतर दिता तो. एक उतर दिना फुडें 25 फुडें दिता. तो सांगता हें फारसी, उर्दू, हें संस्कृत, ताजी व्युत्पत्ती सांगता. आमचे कडेन जर तो केन्नाय कालांतरान जर येत जाल्यार काश्मीरी बाय विल नॉट हॅव दिस प्रॉब्लेम. कित्याक थंय सगळें उतरां येतलीं ती. हांवें पयर फाटीं एक लेख बरयल्लो, तातूंत हें सगळें घाल्लें. ते हांगा कितें कितें म्हणटात ते धनेल म्हणटात ते फॉर मनी प्लांट इन कारवार. धनेल म्हणजे धनाची वेल, धनेल. अशे कितलेशे सुंदरूय शब्द आसा, जे कळना तेय आसा. सो दॅट इज वॉट शी हॅज. सो आमचे कडेन तो कोश जर आयलो जालो केन्नाय, जर मुकेश बाबान जर केलो आनी बाकीच्या सगळ्यांनी जाल्यार यू वोंट हॅव एनी हॅसल फॉर दॅट. या नेक्स्ट. देव बरें करूं मुकेश सर. आणि काही प्रश्न ना आमच्याकडे. तुम्ही सगळ्या प्रश्नांची बेस बरे तरेन आमकां जाप दिल्या, समाधान आमकां दिला. शेवटाक हांव म्हणन की तुम्ही आतां आमकां जे
हांव तुमकां दर फावट जे प्रमाण म्हणटा की एक पत्रकारिता संदर्भात आमकां कोश जाय, तेच प्रमाण म्हाका दिसता अशेंच जर तुमी आमकां मार्गदर्शन करत रावले जाल्यार बेगीनूच हे जे कोश कोंकणीन ना ते बेगीनूच येतले अशी हांव आस्त बाळगितां. तुमकां व्याख्यानाच्या शेवटाक जर कितें तुमकां उलोवपाचें आसा जाल्यार उपकार करून तुमची कितें टिप्पणी आसा जाल्यार वा जे आमच्या बरोबर जोडिल्ले आसा अनुवादक शिक्षक तांकां कितें तुमकां सांगपाचें आसा जाल्यार मुकेश बाब. स्नेहा देव बरें करूं सगळ्यांक तुमकां. पयलीं म्हणजे हांगा वेबिनारान जे वांटेकार जाले जणी हें एन्जॉय केलें, हांवें सांगिल्लें सुरवातीक पळय वॉट इज इम्पॉर्टंट इज एन्जॉयींग एवरीथींग. मुकेश सरान सगळी ही क्रिया आसा ती भाशेच्या प्रेमान, त्या सगळ्या कलेच्या प्रेमान, म्हणजे जे सृजनशिली आंगान जे गुण आसा ते विकसीत करप, होनिंग द स्कील, हांवें आनंद घेतला. तो आनंद तुमचे मेरेन तो पावला कारण इट्स रियल. देर इज नो नाटक एंड अभिनय इन दॅट. कळ्ळें तुका, तो खरो. कळ्ळें न्ही, ते वगीच ते वाचिल्ले कितें तरी येवन ते लेक्चरां मारपाची न्ही. एक्सपिरियन्स इज व्हेरी व्हेरी बीग, जॅगॅन्टीक म्हणटा पळय, महाकाय असो हो विशय हो, तो आनंदाचो सागर हो. म्हणटकच सगळ्यांनी हो आनंद घेतलो म्हणटा तांकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. तांणीय बी जेन्ना जेन्ना तांकां दिसता तेन्ना वाद करपाचो यत्न करचो, एस्पेशली टिचर्स दोज कॅन हेल्प आस्क द स्टुडंट्स, बिकॉज तांचे भितरचे हे आसता फुडले ट्रान्सलेटर, केन्नाय दोन दोन वळी तांकां ट्रान्सलेटराक तांकां ट्रान्सलेशन करपाक दिवच्यो, इल्ल्यो इल्ल्यो इंग्लीश पेपरा वयल्यो 2 दिवच्यो, पेपरा वयल्यो, कळ्ळें न्ही, त्यो. आनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी ट्रान्सलेट करपाचो प्रयत्न करचो. तर सगळ्यांनी आनंद घेतलो. म्हाका कळटालो हांगा थोडी थोडी आयकून, म्हणजे हांव आय वॉज इन व्हेरी क्वायट व्हेरी फ्लो पूण हांगा दिसताल्यो थोड्यो मेसेजी, त्यो पळयल्यो. तेंच्या सगळ्याचो हांव मुकेश सराची जी अपुर्बाय, जे प्रेम सगळ्यांनी म्हाका सगळ्यांनी आज मेरेन दिलां, तांचो हांव खूब खूब उपकारी आसा. तेंच प्रेम म्हळ्यार एक व्हडलें टॉनीक आसता जे भाशे खातीर, संस्कृती खातीर आनी आपल्या सगळ्या हाज्या खातीर, समाजा खातीर आमकां आमी देणे लागतात तें पावोवपा खातीर, मुखार वचपाक एक बुस्ट कशें आमकां मुखार व्हरता. शक्ती सगळ्यांकूच जाय आसता बुस्ट ती, कळ्ळें न्ही, तें प्रेम. सो आय एम ऑलवेज अवेलेबल स्नेहा, एज यू सेड, whenever you want. Mukesh sir is always available for Anvesha, Sneha and all KBM or whosoever he may be. But only thing, this webinar is very good medium. त्या म्हणजे घरान हांगा बसना थंड बरो सुशेगाद हांगा. तर आनी सुभाष बाबान म्हाका जाण, सुभाष जाणान खूब सदांच तो मदत करता, उर्बाय दिता. म्हणजे कर हांव आसा, हांव आसा रे, हांव लावन दिता तुका टॅक्निकली म्हणून, ताजो हांव उपकारी. एज स्नेहा सॅड, यू कॅन ऑलवेज आस्क मी मोर अबाउट ट्रान्सलेशन. आनी तुवें जो म्हणला तो कोश हाजे जर्नलिजमाचो तो करुया अशें तुका मुकेश सर उतर दिता. आनी म्हाका हांगा ही संद दिली हो आनंद घेवन तुमचे मेरेन तुमच्यांत वांटेकार जावपाची, त्या खातीर कोंकणी भाशा मंडळ अध्यक्ष अन्वेशा सिंगबाळ अँड स्नेहा समदी तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं.